स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचंद्र पूर्वेशाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्री समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ जय जय रघुवीर समर्थ। सर्व श्रोतेगणांक नमस्कार करून तांतशिले श्री तत्वाक राम तत्वाक समर्थ तत्वाक नमस्कार करून आयचे कार्यक्रमाक विवेचनाक सुरू करूया। आयचो 16वो मना श्लोक असो नाही 15 वर्ष 14 झालेले आज 15 वर्ष गेलपंतान जन्म कल खातीर जाता कशी जाता हाच बद्दल सांगिल्लें समर्थान बरोबर। जीवा कर्मयोगे जनी जन्म झाला परिसेवटी काळमुखी निमाला महाथोरते मृत्युपंथेची गेले किती एकते जन्मले आणि मेले जय जय रघुवीर समर्थ। त्यामिती निष्कर्ष कल झालो की 15 श्लोक कल म्हणटा मना पाहता सत्य हे मृत्युभूमी जिता बोलती सर्व ही जीव मीनी चिरंजीव हे सर्व ही मानिताती अकस्मात सांडूनिया सर्व जाती जय जय रघुवीर समर्थ। आणि तू सांगता ती मरणं प्रकृती ही शरीरिणां मृत्युर्जन्मवतां सदा तशी जातस्य ही ध्रुव मृत्यू कोण जन्म आयलो ताका मृत्यू हो अटळच पण मृत्यू कोणाक जाता देहाच जाता आमगेल जायना आमगेल मृत्यू केन्ना जायना आमी निश्चल परब्रह्म स्वरूप आसता आमगेल मृत्यू जायना पण आमी हांग जें वर्णन केलें मना पाहता सत्य हे मृत्यूभूमी मृत्यू म्हळ्यार देह मगल अमर असो हिरण्यकश्यपून तेंच केलें हिरण्यकश्यपूने तेंच केलें जाल्यार आतां पयलीं गम्मत म्हूण सांगता तुमकां एक हांवें तूं वॉट्सॅपाचेर एक अगदी वायरल जाली बा इतलो हांस येतालो
ते हिरण्यकश्यपू नाटक आहे कन्नडाने. तो त्या प्रल्हादा धरधरी ताण हाणू खंयच तुगेल देव खंयच तुगेल देव म्हणून तो सांगता सगळीकडे भरला ह्या खांबान तसल्या भय म्हणाला एक अशें केलें दुसऱ्या खांबान तसल्या भय म्हणाला तशी शेवटी खंय तो निपून रावला न्ही त्या खांबाल्या येवन ताणें ह्या खांबान तसल्या भय म्हटली तरी जोर जोरान प्रहार केले बेट्टाक मागीर तें नाटक आशिल्लें ते खांब अशी हें जालो ओपन जालो आनी तांत थावन तो नरसिंह म्हळ्यार खरें म्हळ्यार रौद्र रूप नरसिंहागलें इतलें गोमटे मेकअप केले अशी उंच आनी व्हडलोची अर्द सिंह म्हळ्यार खरें सिंह सो दिसता आनी एक मनुश्य म्हळ्यार इतलो व्हड राक्षस सो आनी अशी जो भायर पडलो न्ही तें पळोवन तो येदोसो हिरण्यकश्यपू भिवन पाप अम्मा 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 करून रडता हड्डडान रोड न्हू तो तागल बाजून येता हो त्या प्रल्हादाकच पटवून बसला म्हळ्यार सांगचें कलें आनी तो हास येता हें नाटक वय पण तें पुणी ताका म्हळ्यार हिरण्यकश्यपू भंय दिसनाशिल्ली तागेली आश्चर्य जालें हांगा तशें न्ही आमकां जेन्ना काळ येता आमकां त्या वेळार तशी भंय दिसता जाल्यार जिवंत आसता म्हणसर आमी कल करता ती असली काणी आनी थंडे आमकां घेवचे सारकें बोध मस्त आसता ती सगळे जाण आजू बाजूक आज हो वयर गेलो फाय तो गेलो ती तबस्सूम आशिल्ली ती कोमटें हें करताली ती गेली लता मंगेशकरा नंतर कोण म्हूण प्रश्न आशिल्लो ती गेली कितले जण गेले कितले जण आमगेले मुखार दोळ्यार देखत कोविडान तेणे विचारचें ना कितले लोक गेले आमगेले तुमगेले सगळ्यांक गेलेच प्रत्येकागेले जीवूच आसता न्ही पाप कितलो इनकन्विनियन्स कितली काळजी घेतली कितलें सगळें केलें डिस्टन्स दवरचें खंय हें दवरचें खंय कितली शिस्त पाळली प्रत्येकांनी तरी गेले लोक हजारोनी गेले आनी म्हणून समर्थ म्हणटा ती हे मना खरें असें की ही ह्या भुमीक पृथ्वीक मृत्यूभूमी म्हणटात मृत्यूभूमी म्हणटात ताका हें सत्य हे मृत्यूभूमी तरीके जिता बोली ती जो पर्यंत आमी जिवंत आसा ती तो पर्यंत आमी म्हणटात सर्व ही जीव मी हांवें केल्लें हांव 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 अरे तूं कोण तूं खरें अस्तित्व कितलें आसा तें सुद्दां तूं गोतना तुगेलें अस्तित्व कोणामी जाल्लें हें तुका गोतना लोक म्हणटा ती अमूक तुगेलो आवसो अमूक तुगेलो बापूस तुका लक्षांत आसलें जेन्ना तुगेलो बर्थ जालो त्या वेळार तुका लक्षांत आसलें ना लक्षांत ना चूक म्हणना हांव पण तें लक्षांत ना पण कसलें लक्षांत ना बरें व्हड जायना पडसुलें केवळ लोकांनी सांगलें म्हूण हांव मानता की म्हगेलो अमूक आवस बापूस अमूक हें जाल्यार खरें कोण जल्माक घालता तो परमेश्वर जल्माक घालता आवसूगल गर्भांत तूं कितले बायल बामण आसता ती तुमकां सांगता मग तांकां चेडूं जावंका म्हूण अक्षरशः भयंकर आसूसलेले आसतात जाल्यार त्या आवसूल गर्भांत तूं गर्भाधान जायना पण सुद्दांय चेडूं फलीत जायना ताका हजारो स्पर्म्स आसता ती हजारो अंडी दर म्हयन्याक वता ती जाल्यार फलधारणा जायना आनी हें कोणा बाबतींत तूं मस्तपण तुमी पळोवन आसत की हॉडट गायनोकॉलॉजिस्ट हॉडट डॉक्टर्स यू मीन टू से तांकां कल सायन्स गोतनावे दुसऱ्यांक सल्लो दितात ती फर्टिलायझेशन सेंटर म्हणून उगडटा ती जाल्यार ते चलयतले लोक निपुत्रीक आसतात चेडूं बाळ आसना तावळ हें मानकाचें लागता की हें करतलो कोणें पुणी विंगड जो आस तो आमगेल कक्षे भायल आस आमगेल धाव थंय ते आमगेल हात थंय ते पावना ती मस्त जाण म्हणटा तूं गोतूस वे तांगेल हात खंय थंय पाविलस म्हणून खंय थंय पावला खंय थंय पावला एक पण कलकी आमगेल्यान कलकी फ्रॉड जावंचे आशिल्लें आनी तो मोगल वयल्लो बॉस म्हाका फोर्स करूं लागलो तूं तुतान सामील जा आय रिफ्यूज्ड ताण टॉकल म्हणा तूं गोतूस वे त्या पार्टील हात खंय थंय पावले ती हांव म्हळें खंय पावन पावन खंय थंय पावतलें खंय थंय पावतलें ताजे पाशी हॉड्ड हात देवान म्हाका दिल्ल्या ती आनी कल्ल्या म्हळ्यार तो म्हाका तें जादू म्हूण पिक्चर पळयल्लें गोतूस वे जादू की कलकी म्हूण पिक्चर आशिल्लें
त्यांचा एक हान तुमी गड खंयची प्लॅनेटार थांव एक जीव येता एलियन आणि ताका हे लोक सहार दितात तर ते खेळ खेळतना एदिदी चेडवं तांकां सांगा ती हॉडड बाप हे लोक खेळतात फुटबॉल आणि हां तर तांकां कल हात पावतवे ते हल्ल्यागी बॉल घालच्याक ना जर तांकां अशी जाता ते फोर्स न्ही ते जादू न्ही तांकां वयर अशी उब्बार न्हू ते बास्केट आल्या ते होवन तो बॉल मुळा वता आणि हांग तूं अंधश्रद्धा म्हणू जायना ही अंधश्रद्धा न्हय हांगा श्रद्धाची काम करता श्रद्धा काम करता म्हळ्यार ती मनाक इतलें बळ दिता शेवटी मन ही एक शक्तीच न्ही मनाक ती इतलें बळ दिता की ताचे मीत आमी समज आमगेले इप्सीत जाल्यार ते पावता तेणे बरोबर बॉल बास्केटां वता तशी आमकां कल्ल जायी ते आरामात मेळूं शकता जाल्यार हांगा ताचे उपरांत आमी करतात तांणी कल सांगल्या हां की मृत्यू लोकाची वस्ती मृत्यू लोकान कोण कोण राबता ती ते सगळे आज ना फाय तांगेले देह वच्चेच आसत कल्ल्या म्हळ्यार हे मुळांतूची अशाश्वत जग आसा जे दृश्य दिसता सगळे नाश पावचे तांतून प्राणी जे जीव घेवन आयले ती म्हळ्यार एक जिवात्मा तांकां चलयत आसत जड शरीर पुरे जड तांतूं तो आत्मा चंचळ बैसून चलयता जाल्यार ते जडाक नाशच न्ही कितली काळजी घेतली तरके एजींग प्रोसेस आमच्यासल्यांगेले ऑलरेडी एजींग प्रोसेस चालू जाल्या जाल्यार ताका भिवन रावची बाय ना बा फक्त एकच मनात तूं हां भय चिरंजीव हे सर्व ही मानितात येस हां मानचे नाही आम्ही चिरंजीव आसतीची पण आम्ही कोण चिरंजीव आसा आमगेल्यांतले देह नाही आमगेलें मन नाही तर आमगेलें आत्मस्वरूप जें आसा तें चिरंजीव आसा चंचळ आत्म सुद्धा नाही तो भले मस्त मट्टाक तो चिरंजीव म्हूण येद तोच आत्मा भायर पडता परत दुसरे हें घेवन येता देह घेवन येता आनी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम खंय परत हो उद्योग हें चक्र चालूच आसता जाल्यार आमी मी म्हणटले हांव 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 केल्लें म्हाका जाय म्हाका ना म्हणटलें तूं कोणी असं सगळें हांव कोणती आसा म्हाका हो हुद्द आसा तो हुद्द आसा ते इंद्राक तुमी पळयलें हें इंद्र हें पद आसा सगळे काणयांत हें आसा की कोणे यज्ञ करतात म्हण की इंद्राल आसन अशी डळमळत खंय तशी मोदी घाल कोणे स्तुती करता म्हण की बाकीच्यांगल आसन डळमळतात तावळी ते तागेले विरोधकांक पेटयतात तांकले पुणी कोर न्हू हें करी म्हूण तांकां पराजीत करच्या मोदी अशें किंवा एक नांव घेवन हांव म्हणना खंयचे हे इंद्र सुद्दां पद आसा तशी आमगेले एक पद आसा पद म्हळ्यार गाण न्हय गायन न्हय पद म्हळ्यार आमगेले सीट एक सीट आसा खंय आमकां बसकार आयल्या तें आमगेलें अधिश्ठान जें आसा तें पद डळमळत कल्या म्हळ्यार थंय भगवंतागेलें अधिश्ठान आसना म्हणून डळमळटा हांव चिरंजीवच आसा केन्ना चिरंजीव जाता मगल स्थान चिरंजीव आसा मग देह पडच्या पुरो जाल्यार मगल ते हे म्हणटा ती सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो करील तयाच परंतु तेथे भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे अरे करात नाही प्रत्येक कोरका लागता आणि व्यवहारात तुम्ही म्हणल्याशिवाय चल ना हां येस हांव करता जाल्यार कोरोन घेतलो ती शक्ती विंगड आसा मल्याथान कोरोन घेतलो विंगड आसा तो परमेश्वर आसा तो भितर बैसून तो मगल आत्मा म्हाका चलयता म्हणून हांव करूंक शकता तो मगल मनान बैसून मनाक चैतन्य दिता म्हणून हांव करूंक शकता मन ही शक्ती आसा तेमी हांव करतली मन लावन करतली जाल्यार तें हांव करना मालकी मगल न्हय हांगा कायम आमी दासबोधान तूं शिकयिल्लें एक लक्षांत दवरता की जड आत्मनिवेदन म्हळ्यार कहलें की ज्यो दृश्य वस्तू जे अनेक सगळे सृश्टी जी दिसता पंच ज्ञानेंद्रियान आमकां पळोवच्या जाता इन्क्लुडींग आमगेलो देह प्रत्येकांगेलो देह सान्न किड्या मुंगी धर न्हू हडड्ड हस्ती आनी हेच जिराफ सगळ्यांक देह आसता वय की न्ही आनी तांकां चलयतलो आत्म एकच आसता जाल्यार ते देह जड
ताका उत्पन्न झालेत ते उत्पन्न जालें मी ताका नाश असो कळ्ळें म्हळ्यार ही मृत्यूभूमी मना पाहता सत्य हे मृत्यूभूमी आईल मनुष्य वच्चोच अस आता मनुष्य वच्चस म्हळ्या कडल्यान तागेलो देह वच्चस पण तागेलो मनुष्यत्व तो मुखावेल पिढीक दिवन वचूं जात की ना man is important only in the sense that he acts as a link between previous generation and next generation बर्टन रसेलाने एक कहाणी तू म्हणल्यार कळ्ळें इतलें गोमटें वाक्य असतें मनुश्याक मस्त इम्पॉर्टन्स आसा हांव म्हणल्यार म्हाका मस्त इम्पॉर्टन्स आसा पण केन्ना आय रियलायज म्हाका ह्याची जाणीव आसा की हांव फक्त निमित्त मात्र आसा आय एम जस्ट द लिंक पूल कळ्ळें आनी तूं एक सांगता एक कडेन अशी हें जालें की एक कडेन एक यंग मनुष्य खंय की वचून वाट चुकलो पळय थंय डाम डूम करून एक हस्तेल तोंडान तूं हें दिलेलें कळ्ळें सोंडाळेन तूं एक हार दिलेलो आनी तो राय रिटायर जाता खंय राय रिटायर जायना पळय कोणाक दुसऱ्याक कोणाक राय करचें की तो राय मेल्लो अशें करकी आनी तांगेले विक्षिप्त रुल्स आशिल्ले की हस्ते तोंडान सोंडाळीन तूं हार दिवचो आनी ताका सोडचें ती हस्ती कोणाल गळ्यान माळ घालता न्ही तो राय जाता आनी मुदत कितली आमगेले आतां इलेक्शन चलता न्ही 5 वर्सां मुदत 5 वर्सान ताणें कल जायते करेद तागेल पॉलिसी डिसिजन एवरीथींग कोणें ताका हें करची ना ती विरोध करची ना म्हळ्यार ही इज द डिक्टेटर तो वत्सल असो वायट असो कल्ले पण तागेल तो जबाबदार पण ताका पयलें सांगिल्लें की ताजे नंतर 5 वर्स जायना पळय यू वील हॅव टू रिटायर तूं रिटायर जावंका आनी रिटायर जायना पळय कल करतली तुका एक न्हंयेक थंय वचून आमी तुका निरोप दिता ती वाजपारी व्हरून न्हंयेक हाडटाली आनी ते न्हंयेंत सगळें सुसऱ्यो मगरी क्रोकोडायल्स हें ते शार्क फिश सगळें बुचबुचले ती तर तुका ती न्हंय पार करून वचूं जाता तुका जर जाता जाल्यार वचून पळय पण आमी कले दिवची ना ती कळ्ळें आमी थंय सोडटले आनी आमी परत येतले आनी तुका परत घेवची ना ती बिकॉज नो मोर यू आर द किंग तुका परत घेवची ना जाल्लें तुगेलें जायत म्हणालो जाल्यार तो बुदवंत आशिल्लो तर तागेले 5 वर्स मजेत घालयले ताणें कितलें की लोकां खातीर कितलें केल्लें ताणें मस्त कलकल केलें सुदारणा केल्यो तांगेले इनकम वाडोवचे खातीर केलें सगळ्यांक जॉब मेळका ती सगळीं खुशीन आसता ती सगळ्यांक फ्री शिक्षण मेळ अशें केलें सगळें काही केलें सुबत्ता शेती वाडची सगळे नमुन्याचें केलें आनी कडे 5 वर्स करचली तो सगळ्यांक प्रिय लिडर जालो तर लोकांक इतलें वायट दिसलें जाल्यार ही रूल इज फॉर एवरी वन त्यामुळे तागल सुद्दां रिटायर जावची वेळ आयली तर ताका मेरवणुकेचेर ताका एक रथान बसून तागेले गळ्यांत हार बीर घाले आनी ताका वाचपार ते न्हंये कांठार घेवन वचुल्यार तो अजिबात भिनी ताणें सगळ्यांक बाय केलें नमस्कार तुमगेलें कोऑपरेशन तुमी इतलें दिल्लें आतां हांव रिटायर जाता आतां हांव मुखार म्हगेलो प्रवासाक वता तांणी ती आय सीक युअर ब्लेसिंग्स म्हूण सांगलें आनी ताणें ब्लेसिंग घेतली सगळ्यांगेले दोळ्यांतल्यान अश्रू येता ती आतां ते सिसऱ्यो आनी खावन घालतले आमगेल्या दोळ्या मुखार अयो नाका म्हण तो म्हणाल कांय भिव नाका ती म्हाका कसलें जायच ना आनी तो आराम ते न्हंयेचेर चमकत वचून इमॅजीन करा ती तो कशी चमकल आसतलो तो मनुष्यच आशिल्लो न्ही कसो चमकल तो तर ताणें तागल कारकिर्दींतून ताणें कसलें करूं जाता राय आशिल्लो तो त्या न्हंयेचेर गोमटो पूल बांदयलो ब्रिज बांदयलो मजबूत कळ्ळें तागेल्या लोकांक कामां लावन ताणें ब्रिज बांदयलो थंय आनी उंच अशी म्हळ्यार कोणेय शार्क हे तसो थंय ते येवचे शकनात आनी तो आराम ताका मेट्टणी केली आनी सरळ मेट्ट एक 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 चोड न्हू तो त्या बाजू वचून पावलो पेल दिकाने तशी समर्थ म्हणटात आम्ही करका आमने जिता बोलती सर्व ही जीव मी चिरंजीव हे सर्व ही मानिता ती अकस्मात सांडून या सर्व जाती हे असं खरें
तांगेल तरी 5 वर्साची मुदत म्हणून तरी गोत तशी आमकां गोत्तस वे गोत ना जाल्यार आमकां त्या न्हंयेल्या सोडतली आमगेल देह पडना पण आमकां खंय व्हरता ती स्मशानांत व्हरतात कड्डेर आमगेल प्रवास आमी एकड्याने करका न्ही कितले रडो ती कितले हे असो मना पाहता सत्य हे मृत्यूभूमी जाल्यार जिवंत आसतना हांव त्या हे प्रेताक पावनच्या वचुलेली थंय कल्लेपणी प्रेस्टिजी शुकाण झगडे मारतले येत्तन परत एखाद्याला बायल गेली बा स्मशान वयर ह्यो मग बायल गेली कळस कळस काण रडता हां आणि या ना पडे 4 दिवस रडलं आणि 12 दिवस दुसरं लग्न करून घेतलं हां स्वतः पळयलें तशी कल नमुने तुमगेल प्रेम असो पण ही हॅज एक्सेप्टेड की जिता बोलती सर्व ही जीव मी हां मृत्यूभूमी असं हेंता कळलंय ठीक असं पण आम्ही कशी वागता चिरंजीव हे सर्व ही मानितात तशी आज सुना ना अकस्मात हांग अकस्मात हो शब्द मस्त महत्वाचो सोण वचका सगळ्या काही लागता जाल्यार आमगेल बाबतीन कल जाता अकस्मात म्हळ्यार अनसर्टनटी सर्टन केन्ना कल्ले जायद हां प्रतिश्वासम सविश्वासम रामम वद दिने दिने को विश्वास पुनश्वास आगमिष्यति वा न वा को विश्वास पुनश्वास आगमिष्यति वा न वा जय जय रघुवीर समर्थ तर आम्ही आमगेल रामनामाचो पूल बांदका रामनामाचें सिमेंट रामनामाचींच मेट्ट रामनामाच्योच विटा हां सगळें रामनाम रामनाम म्हळ्यार राम म्हणून रामच म्हण का अशें ना जाल्यार ते चैतन्याक जी काय आमी नांव दिता ती तांकां प्रेमाचें समज सिमेंट आतां ते कलकी आयल्या न्ही नवीन नमुन्या सिमेंट कायम येत खंय ते तशी हे ते येत की ना म्हाका खातीर ना म्हाका गोत ना नाही म्हणना वही म्हणना आमगेल प्रांत न्हय तो जाल्यार नामाचें सिमेंट जें आसा कायम काम करता कायम कळ्ळें त्यांनी ती तें कोर न्हू आमी त्या राय्यालवारी औटघटकेचा राजाक तशी 5 वर्सां खातीर राय जालेलो आमकां केन्ना आमगेले राज्य ताण घेता तेणी न्हंये कांठार पावयता ती स्मशानांत आमकां गोत ना तर आमी ताबडतोब आमगेल कारकिर्द चालू आसना मागीर मुख्य म्हळ्यार कल जाता गो तसो आमगेल चूक खंय जाता बरे तब्येत आसतना हांव हांव करतात आनी पुरे जेळू जायना पडे आमकां कळच्या लागता की हांव कोणें ना मज्जान कली ताकद ना जाल्यार तावळे इतले जेळू जालेले आसतात की आमकां कळटा जाल्यार बळ ना करूंक जायना जिवामी ती संवय इतले वायट लागिल्ले आसता ती त्यो वचून वचना ती आनी त्या वेळार नामाच ब्रिज बांदची ताकद आसना आनी वेळूय ना तरीके देव इतले कनवाळ आस इतले दयाळ आस तो नेवर लेट नेवर टू अर्ली आत्त ताबडतोब कल करे सो आज करे सो अब म्हूण ताबडतोब जर ब्रिज बांदून सूर केली तर शेवटचे घटकेक अर्ध बांदील ब्रिज तो पूर्ण करता कित्याक तो उब बारून खांद्यार घेवन आमकां पेलदिकान व्हरता हें कितलें हें त्या दृश्टीने आमी चिरंजीव जातात न्हय हय की ना नुस्तें मान्नून चिरंजीव कोणें जायना ती वेवस्था करपा लागता प्लॅनिंग लागता सगळ्या काही प्लॅनिंग लागता खरें आमगेले प्रत्येक क्षण वी आर इन्वेस्टींग जशी पयशे इन्वेस्ट करतात न्ही ताजे व्याज मेळका म्हणून तशी आमी आमगेले प्रत्येक क्षण इन्वेस्ट करता प्रेझेंट टेन्स तो बऱ्या कामाक लावंका बऱ्या हाजेर सगळ्यांगेले आशिर्वाद मेळोवंका ती हें आमगेले भगवंतागेलें अधिश्ठान आसा सगळ्यांगेले सेव कोण आंतरीक समाधान आसली तें परमेश्वराल अधिश्ठान आसा नाम आसले तें ताजी सिमेंट आसत हां तें आमकां केन्नाय एस्ट्रे वचूं दिना तर चिरंजीव हे सर्व ही मानिता ती अकस्मात सांडून या सर्व जाती तर हें लक्षांत दवर न्हू अकस्मात हो हांग एक गमटेची हें एक उदाहरण आसा प्रत्यक्ष जाल्लेलें कळ्ळें आमगेलें नवीन लग्न ठरलेलें आनी तावळी मुद्दी बिद्दी कले नाशिल्ली कळ्ळें तर त्या वामन हरी पेठेल्याक आमी मुद्दी करूं दिलेली हांणी म्हजे खातीर मुद्दी करूं दिली एंगेजमेंटा खातीर न्हय हांवें हांचे खातीर मुद्दी करूं दिली एक गोमटोच पोवळे घेवन पोवळ्या मुद्दी केली घटमूट मस्त भांगार बिंगार त्या वेळार भांगार स्वस्त आशिल्लें तितलो हंड मुद्दीक सुद्दां 200 रुपया लागले 200 रुपया लागले तरी हांणी म्हाका दिल्ले ते 200 रुपया म्हणल्यार त्या वेळार नाशिल्ले
म्हाका काण हानी दिले ताका म्हळ्यार हांवें मुद्दी करून तुमचे खातीर तुमी पयशे भरून कल उपयोगू तुमी घेया ती घेत आग्रह कोण दिली मुद्दी पयशे दिले 200 रुपये आनी ट्रेनान आमी येता आशिल्लीं ही गर्दींत हेकल म्हणा गो तुगेल पर्स सांबाळी हांगा पीक पॉकेटर्स मस्त जाण आसा ती हांव म्हगेल पर्स अशें करून धरल्या आनी तो गुजे देंवता देंवची भितर पळयल्यार ह्यो म्हगेल पाकीट खंय गेलें म्हूण हांगेल पाकिटां कोणकी काण घेतलें म्हाका हें सांगता आसा ती तावळ तांगेल पाकीट खंय गेलें म्हणून गोतना गेल्ले ते 200 रुपये गेले आनी बाकीचे कलकल गेले पास गेलो हें गेलें पास वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस आमी हँड टू माउथ जगतालीं पासाचें मस्त महत्व आशिल्लें आमकां 200 रुपयाचो सुद्दां मस्त आतां 2 लाखा वर्सां दिसता आशिल्लें त्या काळांत 54 वर्सां पयले 54-55 वर्सां पयले तावळी म्हळ्यार म्हाका दिसलें ह्यो म्हाका कल बुद्धी जाल बा हांव फोर्स करून तांतले दवरूं दिल्लें म्हणून पण जावचें वेळार जाता अकस्मात हें जें अकस्मात जावं नये म्हणून आमी काळजी घेवंका तें वचो तें वस्तू असो गेली परत कमावचें जाता मस्त कलकल गेले परत कमायले जाल्यार आमगेल प्रत्येक क्षण जो वाय वता फुकट वता खंय दवरनासतना जशी कॅश कपाटां हाडून दवरता ती आनी ताजी चावी सुद्दां आसना कोणेय येवन चोरून व्हरूं शकता ती वय की ना ताजे बदला आमी जर इन्वेस्ट केलेली तशी राम नाम भोंवतच असो सगळं दुनयेंत तूं राम तत्व भरल्या आमगेल प्रत्येक श्वासा गणीत तें राम तत्व आमगेल्या हृदयांत वता आमगेल मनांत वता प्राणवायू वता आनी तशीच हें श्रीराम गुरुतत्व वता आनी गुरुतत्व मनाक स्ट्रेंथ दिता जिवंत दवरता जीवन मनाचें जाल्यार तें जीवन मध्य भितर वचूंक शकना त्या मनांत इतले विचार की ते मनात जे सेल्स आसत न्ही ते एब्जॉर्ब करूं शकना ती तशी जावं नये तेन्ना आमी चिक्के तरी देवा नाम घेत ते आनी नामाचें अशें कैलास जीवन वखदावारी खंयच्याकय जाता आशिल्ली चिकोल धुवन काडता साबणां काम करता उदक ना जाल्यार तें काम करता आनी नवीन कसलें जाय जाल्यार प्राणवायू हाड सोडून तसो तें दिता गुरुतत्वचें तें प्रत्येक पेशींत वचून कृप करता आमचेर गुरुतत्व आतां दत्त जयंती आयली दत्त माऊली दत्तराज माऊली ग माय म्हाजी दत्तराज माऊली ती प्रत्येक कळ्याक वता आनी मदत करता कृप करता तें ओळखून चिरंजीव मानयेद आमी स्वताक पण कोणाक चिरंजीव मानचें देहाक न्ही आमी खरे चिरंजीव आसत आमगे खरें स्वरूप आस न्ही ते चिरंजीवच आसत ताचे खातीर पयलें जड आत्मनिवेदन हें म्हाका जें दिल्लें हें वच्चेंच आसा हें गृहीत धरचें सगळें जे जड वस्तू आसत त्यो वच्चे आसत कडेन चंचल आत्मा त्या मानान तागेलें आयुश्य मस्त तोच परमेश्वर आनी तो माया ती मायाच आमकां तिगल भितरी तो निश्चळ परब्रह्म आसा परब्रह्माक घेवन आयल्या ती तागेले गूण घेवन आयल्या तावळी आमी त्या माये गेले आराधन करून तिक्क वश करून तुमकां माय म्हळ्यार खंयची ही कोण ताका अर्धनारीनटेश्वर म्हणटा ती परब्रह्मा गेल्या अर्धांगिनी खंय त्यात येवचें आसा ती उबारणी आनी तूं समासान तरी तशी ती तिक्क वश करून घेतलेली ती आमकां सम करून घेवन वता जाल्यार म्हळ्यार तिगल प्रवाह खंय आसा ती वयर थान आयिल्ली तग्गू वता तिगल मुळार थंय वचका जाल्यार आमी अगेन्स्ट करंट पळोवन वचका त्यामुळे ती प्रत्येक क्षणाक आमी केन्नाय विसरची ना एक क्षण वचून न्ही सोडून दिया ती आनी मुखार कल जावचें पळोवं नाका ती आत्तां आयला नवें प्रेजेंट म्हळ्यार गिफ्ट गॉड्स गिफ्ट टू अस ते सम करा ती त्यामुळे ती हें जर आसत तर विचार करूं नाका ती चित्री लिहिली सेना त्यात कोण थोर कोण साना सगळे हे देव सगळ्यांगले नाशिवंतच त्यामुळे कोणें होड कोणें सान ना आनी होड सान ना आनी भितर अशें तें आत्मतत्व जें आसा तें होड सान ना तें सगळे कडेन एकच ताजी ताकद सगळे कडेन एकच तेमी चंचळ आत्मनिवेदन सुद्दां करता मज्जांत आशिल्लो आत्माच तांच्यांत आसा म्हळ्यार गर्व बिर्व जावचें मी म्हणचें हांव करचें ना
बकरी मॅ 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 करता आणि मर ना पडता जे साल्टी काढणं ताजे दोरे करणं ते हक्क लावून तंतू वाद्य करतात टाईन टाईन टॉईन टोईन टोई टोई तावळ तिकल म्हणटा तुही 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 म्हणटा तुंची तुंची म्हणटा ताजी पहिले हाव हाव म्हणटा तशी म्हणा ते एक उदाहरण म्हणून नाही आणि खरेंच त्या बकरीक तितले पुणे उपयोग असो मनुष्य मोरून कोणाक खून जाल्यार 4 दिसान ते हांत घरांत पाऊल घालूं जायना घाणी पडटा कुस्सून बक्कार येतात पाप दिसता त्या पोलिसाक गेले हांची तशी आनी तशी जावं नये आमी सांभाळ राखा म्हणून समर्थ सांगता ती मना पाहता सत्य हे मृत्युभूमी जिता बोलती सर्व ही जीव मीनी चिरंजीव हे सर्व ही मानिताती अकस्मात सांडूनिया सर्व जाती जय जय रघुवीर समर्थ. आता दासबोध पळोवया आमी भोग आमचो दासबोध परत परत समर्थ आम कितकी पण ताजें वर्णन करून सांग कशी हें जग कशें निर्माण जालें हां कशी ताजो रास जातलो पण तरी परत परत कल्ल्याक तें करचें सांगिल्यांची की आमच्या मनांत बिंब काम आनी आशिल्ली ती जें नाशिवंत आसा तें जें उभार येता ताजो उभारू कड कमी जाता मोर वता आनी ताजे नंतर परत तें जिवन जाता परत मोर वता जाल्यार खंयचे निश्चळ आसा तें सगळें कळ काम म्हळ खातीर समर्थांनी आतां 2-3 समाज ताजेर आसा ते आमी सरळ वाचच्या कळटा उभारणी निरूपण निर्गुण ब्रह्मांतूं प्रथम संकल्प निर्माण जालो एक संकल्प आमी कशी अनुष्ठाना वेळार संकल्प करतात की न्ही हें जावो तें जावो म्हण तशी एकोहम बहुश्याम हांव एकलीच आसा म्हाका मस्त जावंच आसा एक संकल्प एक वायूसो खुस करून वाय येत न्ही आमी श्वासोश्वासांतन निश्वासांतन तशी परब्रह्मा श्वास आनी निश्वास म्हणटा ती ही सृश्टी निर्माण जाता न्ही अशी युगान ते श्वास निश्वास चल्ले ती आनी कायम म्हकल्या म्हळ्यार दॅट इज द ओन्ली थिंग लिवींग एवर कायम जिवंत आसा तें एक परब्रह्म निश्चळ परब्रह्म तें हाल ना कले ना जाल्यार केन्ना पूण तांतूं बिकॉज इट इज लिवींग एक बाजूक संकल्प एक आपोआप निर्माण जालो कशी म्हूण गोतना थोडे जाण म्हणटा ती त्या आमगेलीच मनाची कल्पना मे बी कल्या म्हण निर्गुण ब्रह्मांत मन ना एक संकल्प निर्माण जालो ताका 2 अंग आशिल्ली कल्ली एक म्हळ्यार शुद्ध जाणीव ही जाणीव खंयच्यान आली आतां आवस बापसूल्याकान चेडूं जल्मा येता तर बापसूगल जें आसता ती जाणीव आसता आनी आवसूगल क्रियाशक्ती त्या दोनी घेवन त्या जिन्स घेवन चेडूं जल्मा येता तशी ही जी मूळ माया तीक मूळ माया म्हणटात तांतूं एक शुद्ध जाणीव आसा आनी दुसरें एक अष्टधा प्रकृती तिगली ती शक्ती कळ्ळें तर अगदी पयलें बामणू बायलो अशें कलें नाशिल्लें जाल्यार प्रत्येक शक्ती त्या शिवांतूच आसताली म्हळ्यार कळ्ळें त्या परमेश्वरांतूच ताची शक्ती दडलेली आसताली तो परमेश्वर पयलो आयलो ताणें आपणा शक्ती भायर काडली तस ती मूळ माया भायर आयली त्या वेळार ती एकलीच आशिल्ली ती अर्धनारी नटेश्वर म्हळ्यार कळ्ळें तांतूं शिव आसा शक्ती आसा दोनी आसा तांतूं थावन तिणें कलकल केलें एक अर्धनारी नटेश्वर तांतन गुणमाया तयार जाली तिगेल्यान गूण आशिल्ले तिका हें म्हणटा ती माया कळ्ळें मूळ माया ही बायल मनशी तिगल भितरी ते त्रिगुण तिन कन्सीव केल्लेले त्रिगुण घेवन आयली ती ते त्रिगुण वाडले आनी एक पंत जे भायर पडलें ते ओंकार म्हळ्यार तुमी ताडगोळे पळयले तुवें ताडगोळ्याचे कंद ताडगोळ्या सिजनांतूं पावलार थंय गाडी राबिल्ली आसता ते काण दिता ती अशें ते भायले सॉल काडलें की बरोबर 3 गोमटे ताडगोळे तिनीच आसतात प्रत्येकान 4 खंयच्यान थंय आसना तिनीच आसतात आनी अशी करून गोमटे करून काण दिता ती कवळेची तशी पण हांगा चवथी आशिल्ली एक नाळ आशिल्ली कारण म्हाजो जन्म जालो न्ही ओंकाराचो तो नाळ म्हळ्यार अहम तर ते कशी भायर पडले ते गुणक शोभिणी
शी कन्सिव्ड मूळ मायाने त्या चेडवांक वाडयलें. ब्रह्मा विष्णू महेश सत्व रजतम. आणि एक दिवस त्या गुणक शोभिणी ती बाळान जाली. आणि ते जे भायर पळय ओम ह्या तीन निंथान त्रिगुण भायर पडले. ब्रह्मा विष्णू आणि महेश. उत्पत्ती स्थिती आणि लय. त्या वेळार तांकां बायल नाशिल्ल्यो. कल्ल्याक नाशिल्ल्यो? ते शक्ती तांगेल भितरीच आशिल्ली. कड्डेर त्या प्रमाणे तांगेल कामा प्रमाणे तांकां मूळ मायेनेची तांगेल्या सुन्न हाळ्यो. कशी? ब्रह्मागेल कशी ताका 4 माती दिली. म्हळ्यार कितली बुदवंत. ब्रह्म जर इतली बुदवंत आसा, मूळ माय कितली बुदवंत आसतली कल्पन करात. तांगेलो आवसू 4 माती म्हळ्यार चौफेर पळोवंका. उत्पत्ती करतना आमी कले उत्पत्ती करतना, कल्लें तयार करतना सगळे कडेन आमगेलें लक्ष आसता. कशी केल्यार कशें जाता, कशें केल्यार कशें जाता म्हणून. वाटेल तशें एक आंगान पळोवन करचें न्ही. सगळे बाजूनी सगळे एंगल्सान विचार करपाक लागता. कसलेंय काम सक्सेसफूल जावंक जाल्यार सगळे एंगल्सान विचार करपाक लागता. तें ब्रह्मतत्व. ब्रह्मा ब्रह्मतत्व म्हळ्यार परब्रह्म. जाल्यार ब्रह्मा म्हळेलो तो चतुर्मुखी. तो चारी बाजू पळयता आणि उत्पत्ती करता. तो ब्रह्मा. तर ताका ते सादरीकरण करच्याक, प्रेझेंट करूंक शक्ती जाय न्हय. ती सरस्वती. म्हळ्यार तिगेलें नांव सावित्री. कड्डेरी उत्पन्न जाल्लें. चेडूं उत्पन्न जालें. सगळी सृश्टी उत्पन्न जाली. ताजें पालन जावचें नाका. तें कोणें कशें करचें म्हणून तयार जालो कोण? हो आमगेलो विष्णू पालन करता. आतां पालन करच्यात कितली व्हडी कमिटी करतात. हें करता ती मस्त ट्रस्ट करतात. त्या ट्रस्टीजांक पयशे जावंकात न्ही. ऑपरेशनल कॉस्ट तरी आसतात की न्ही. रेव्हेन्यू एक्सपेन्सीस, कॅपिटल एक्सपेन्सीस. पयशे खंयच्यान हाडचे? गव्हर्मेंट म्हणटा टॅक्स कल खातीर घेता ती लोकल येता न्हू. तांकां स्वता गव्हर्मेंट हें जस्ट एंटिटी. ते मनुष्य न्ही की तांचल्याक स्वताल्याक कसलें आसना. त्या जानाल येथान वट्टू केल्लें थंय पयशे मेळटा. तर ते पयशे जाय ती म्हणून एक आयडिया केली तिणें. तागेल बायल म्हळ्यार लक्ष्मीची. विष्णून तागेल शरिरांतल्यान लक्ष्मी भायर काडली आनी तिका दासी म्हणून वापरचें लागली. तर दासी आशिल्ली एक बरें जालें. ती सगळ्यांगेल पालन करतना तिगेल मदत आसता. मस्त मदत आसता. पण शेवटी ती माया. त्यामुळे ती मस्त भोव चड जाल्यार त्या दुर्गुणय जाता. भोव चड पयस आसल्यार त्या वेळेन जाता. कळ्ळें? एक कडेन हें आसा तिणें सांगलें की आपण तो इतलो गरीब आसा. ताणें सांगलें की तिका थोडे ती कोणी तो एक दालमो शब्दी गरीब आसा. ताका थोडे पयशे दी म्हूण. अशें पाडय खंय पूण दवरी म्हूण. तरी तिणें हो मस्त दिता. मस्त दिवं नाका. 100 दिता. त्या वेळार 100ची मस्त किंमत आशिल्ली. ना ताका 99 दी. पळकल गंमत जाता म्हणून 99 दिले. एक पोटलीशी घाली. अरे हें खंयच्यान आयलें म्हणून कावंट करून एक मोहरा 99 मोहरा. ह्यो अजुनी एक आसल्या 100 जातशील म्हणून दिसलें. कळ्ळें? आनी ते एक कमावच्याक ताणें 99 मेळयले पळय. ताजो आनंद गमायलो. त्या एकाच मागशी लागून. ती आमगेली गती. म्हळ्यार ती नुस्तें लक्ष्मी हें केलें तशें जाता. कारण ते नारायणाक विसरतात. त्यामुळे ती हाजी उलट कोण नारायणाला उडास करता तांकां लक्ष्मी दास आशिल्ली ती तिका मदत करूंक कशी लागता. नारायणान सांबाळ घेतले. तें जालें. कडेन संवार जावंका न्हय. कसलें मस्त घाण सगळें पेरिशेबल आशिल्लें. इट इज पेरिशेबल. नाशिवंत आसूं सो नाशिवंत नाबा आमी अमर म्हळ्यार आमी अमर जायनात वचपाचें. तें वच्चें काम कोण करचें? ताका एक शक्ती जाय. संवार करच्याक मडकी रच्ची जालें. पण ते फुट्टोन घालच्याक सुद्दां एक हें जाय. मध्य ते ट्वीन टावर्स कल की वाटेल तशी अनऑथोरायज बांदिल्ली न्ही. त्या गव्हर्मेंटान हातूंत कशी पाडयले कल की बॉम्ब घाल नवीन नमुन्याचो फुल्ल कितली मजल्यांचे पत्त्याचे हेशे कोसळ्ळे पळय बंगलेशे तशी कोसळटात. ताका तितलीच एनर्जी तितली शक्ती लागता. म्हणून त्या शिवाने आपणा गेल्ले हांगातली शक्ती काळी ती दुर्गा शक्ती.
म्हळ्यार पयसोय जाय, शक्ती जाय, कलाय जाय, गोमटेपणारी कले गोमटे दिसचे, गोमटे करचे, सृश्टी उत्पन्न म्हळ्यार तांकां गोमटां येवंका वाटेल तशें करून घालची ना. तशी तशी हे 3 देव निर्माण जाले आनी तांणी इतलें सगळ्यांक बैसून हे विष्णू पालन करता म्हळ्यार तो परमात्मा आमगेलो, आमचे खातीर तो परमात्मा. हां, तो देव आमगेलो, तो भितर आत्म जावन, चंचळ आत्म जावन, आत्मतत्व अशी तो आमगेल्या मनांत पयलीं रिगलो. मन प्रेझेंट म्हणून दिलेलें, तें मन क्रिएट केलेलें, तें ब्रह्मानेच केलें. जाल्यार तांत घुसून तें मन सगळे कडेन वता, म्हळ्यार मिडियम कलेपणी लागता न्ही आत्म्याक, तर तें मनांत वचून सगळें करता. तर तशी ही सृश्टी चल्ली, ताचो संवार जालो, तें कशें जालें तें आतां आमी वाचच्या. अगदी इजी असं. उभारणी निरूपण. श्रीराम. ब्रह्म घन आणि पोकळ, आकाशाहून विशाळ, निर्मळ आणि निश्चळ निर्विकारी. ऐसेच असता कित्येक काळ, तेथे आरंभला भूगोळ, तया भूगोळाचे मूळ सावध ऐका. भूगोळ म्हळ्यार पृथ्वी, ताचे भूगोलाचे मूळ कल्लें. परब्रह्म असता निश्चळ, आज सांगिल वरी, तेथे संकल्प उठिला चंचळ, तया सबोलिजे केवळ आदिनारायण. ताका आदिनारायण म्हणटा ती, त्या संकल्पाक. ना जाल्यार कल म्हणटा ती मूळ मायाय म्हणटात. मूळ माया, जगदेश्वर. मस्तपण हें सांगलें की हे तत्व हो एक जो आसा ताका कॉमन जेंडर तें, म्हळ्यार तें राम कृष्ण जगदेश्वरू हें सुद्दां जाता. मूळ माया, गुणक्षोभिणी, सीता, आनी कल्लें लक्ष्मी, पार्वती, भुवनेश्वरी, दुर्गा परमेश्वरी तेंवूय जाता. किंवा चैतन्य, देवत्व, प्रेम, प्रिय, हे प्रेम, हेजो भावन आसा ती तेंवूय, म्हळ्यार तें प्रेम, तें दयाळुत्व, दयाळूपणा, तें क्षमातत्व, हें पुरें जें आसा तें सगळें मायेंत येता. मूळ माया ती हें सगळं घेवन आयल्या. तशी मूळ माया जगदेश्वर, त्यासीच म्हणजे षटगुण ईश्वर. सगळे गूण आसा ती ते घेवन आयल्या ती. तें उदारता, हें श्री, औदार्य, आनी कलकले क्षमा, शांती, पुरे सगळं घेवन आयल्या ती. ताजें वर्णन आमगेल्या हांत आसा, अपराजिता की खंयची स्तोत्रांत आसा. नमस्तस्यै 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 नमो नमः. ती कशी काम करता, प्रत्येक शरिरांत तो आत्मा आसा तो कशी काम करता. जेवण जेवच्या वेळार भूक जावन येता, पिवच्या उदक जाय जाल्या वेळी तान जावन येता, कळ्ळें. अशी सगळें काम करता. प्रत्येक कोणाक क्षम जाता क्षमा, हें तें अधिष्ठान. तर नमस्तस्यै नमस्तस्यै ती शक्ती त्यासीच म्हणजे षडगुण ईश्वर. अष्टधा प्रकृतींचा विचार तेथे पहा. आता हांतू सत्व रजतम हे त्रिगुण भायर पडले. जशी ओंकार आयलो, ओंकारांतू हें आशिल्लें कले मस्त रंग भायर पडले, नाद भायर पडलो, तेज भायर पडलें, बरोबर. हें सगळें आनी ताजी नाळ म्हळ्यार एक अहम. तें अहम घेवन तो आत्मा, अहम हो आत्मा, आनी भितर हें केलें आनी काम करच्या लागचे भितरी ह्या दृश्य सृश्टींत वावरचे भितरी ताजे जे कल्मश आसा न्ही तें ताका चिकटच्या लागलें आनी तें अहमाक आकार आयलो. आनी तेमी हे त्रिगुणाचें हें आसा न्ही, सत्व रजतम मेळ मनुश्य जाले. तातूंत एक गूण 3 गूण आसात. तशी ही अष्टधा प्रकृती म्हळ्यार 3 गूण आनी प्रकृतीचें खंयचें हें बोले आकाश, पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश, हे 5 पंचमहाभूत. ही तत्व प्रत्येक बॉडींत आसत, प्रत्येक शरिरांत. सन्न मुय्यें गेल्या हांतू सुद्दां आसत, प्रत्येक तत्व आसा. तशी ब्रह्मांडांत सुद्दां तेंचें आसा, पिंडांत सुद्दां तें आसा. तें आमी पळोवंक म्हूण सांगतात समर्थ. अलीकडे गुणक्षोभिणी, तेथे जन्म घेतला त्रिगुणी. म्हळ्यार गुणक्षोभिणी म्हळ्यार ती दिन्ने आपणा पोटांत न्हू
भायर काळी पयली मूळ माया आशिल्ली, मूळ माया कन्सिव्ड कडे तीक जेन्ना ती गुरबीण तिका चेडूं वाडता वचुली, हां, अंड्यांतल्यान भायर येयली वरी ते त्रिगुण भायर पडले, गुणक्षोभिणी म्हण तिका, तिकाची तेथे जन्म घेतला त्रिगुणी, मूळ ओंकाराची मांडणी तेथून जाणावी, अकार उकार मकार तिन्ही मिळून ओंकार, पुढे पंचभूतांचा विस्तार विस्तारला. दुसरी कल्याक ह्या सगळे शब्द ब्रह्मांड सरस्वतीले एक ओंकारांत आसा. म्हणा हांगा, उ म्हळ्यार हांगा, आणि म्हळ्यार की वट बंद जातात, आणि मध्येच जे आसा ती थंय सगळे शब्द क ख ग घ ङ अ, हां, त थ द ध न अशी वयर दांताच थंय वयरी, हां, प फ ब भ म ट ठ ड ढ ण त थ द ध न दांता लागी चिके वयर आनी ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म य र ल व हे विंगड श श श विंगड शरातला श, षडगुणेश्वर तातूंत श विंगड, हां, श स श स स ह लक्षज्ञ, आणि रू आणि लू म्हण आसता त्या हांतू संस्कृतांत, मूळ संस्कृत तें भास तांतू तें इतलें आमी बाकीच्यांत मराठींत बाकीच भाशेंत इंडियन लँग्वेजीन वापरनात, फक्त संस्कृतांत तें येता. तरी हे शब्द भांडार घेवन ताजी परम्युटेशन कॉम्बिनेशन करून सगळे अक्षर तयार जाली, आणि 52 अक्षर तयार जाली, स्वर मेळ्ळे तांतूं, स्वर जायत न्ही खंयचेय म्हणूक, हां, आकार उकार वेलांटी सगळे आयले, ते सगळे मेळून शब्द भांडार तयार जाले, आणि अनेक शब्दांचे ते अक्षरांचे कॉम्बिनेशन परम्युटेशन कॉम्बिनेशनांत शब्द तयार जाले, त्या शब्दांची वाक्य तयार जाली, वाक्यांचे निबंध तयार जाले, बरयल्ले कसले, हां, त्यांनी ती लोकांक उलोवन सांगू जालें, कडे पेपराच निर्मीत जाली, कडे बरोवन दाखोवच्या लागली, बरोवनचें हें जालें, अशी करून तें ज्ञान सनातन ज्ञान पृथ्वी उत्पत्ती पासून ओंकार तयार जावन आत्ता थाय तें चल लायलें. ते सनातन धर्म म्हळ्यार आमगेलो हो त्या वेळार खंयचेय धर्म नाशिल्ले, हिंदू धर्म सुद्दांय नाशिल्ले, फक्त सनातन धर्म, हां, ते इतली थंय चल लायलें. तांतूं रंग रंग म्हळ्यार 7 रंग, इंद्रधनुश्याचे हे रंग बेसीक रंग सगळे आयले, हां, तशी 7 स्वर आयले, सा रे ग म प ध नी, तांतू कडेन कोमल तीव्र करून बार जाले, तांत आनी श्रुती बिती येवन तेवे अशी 52 मातृका तयार जाता, अशें सगळें हें जेन्ना जाता. आणि उर्जा उर्जा म्हळ्यार कळ्ळें उज्जाची लॉट, ते सगळे तारे सूर्य हें ते कितले गॅलेक्सी निर्माण जाल्यो, हें सगळें हें खंयचे पंचमहाभूत ही ब्रह्मांडांतली, आणि तीच उर्जा आत्म्यांत आशिल्ली ती, हो आत्मा म्हळ्यार मूळ मायेचो कल म्हणटात ताका अंतरात्मा जावन प्रत्येक देहांत बसलो, आणि तो आमकां चलयता, तर ताज्यान तेच गुण आसत, ताज्यान नाद आसत, ताज्यान तूं सगळे नमुने आसत, उर्जा आसत, हां, ताज्यान शब्द भांडार आसत, ताणें कसले ना म्हूण ना, ताका सगळे पावर्स आसत, सगळे पावर्स आसत, फक्त आमकां ताजी जाणीव, आनी जाणीव पेक्षा आमकां किंमत आसना, कदर आसना, तो सगळें करता, आणि पाप एकेकली न्ही उलोवन दाखयनात, सगळें करतात, आणि भाव खातीर विंगड आसत, तशी हांव हांव करतली मी म्हणती, चिरंजीव हे सर्व ही मानिता ती, जाल्यार तो सतत आमकां सांगता आसता, ब्रिज बांदी त्या रायार वरी, हां, त्या रायान कशें ब्रिज बांदलो तशी ब्रिज बांदना ती, आणि लास्ट टायम कडेन यमाक सुद्दां एक पाप दिसता खंय, कितली तागेली आसक्ती, ताका जीव येवच्या तयार ना, तो ताण फरफटून व्हरता, तावळ ताका दिसता अरे 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 इतलें आयुश्य खर्चयलें मग आनी कसलें केल्लें, इतलें आयुश्य दिवन सुद्दां ताणें ब्रिज बांदलें न्ही मग अजुनी, म्हणून वायट दिसता. हाँ, यम तरस ना दिखाए, हाँ, जब प्राण तन में आए, हाँ, तावळी कोई रोग ना सताए, यम तरस ना दिखाए, तरस दाखोवची म्हळ्यार दय दाखोवची, यमाक सुद्दां दय येवका असली आमगेली दयनीय अवस्था जावं नये, ताचे खातीर आमी वेळीची सावध जावंका. तर आतां परत सांगल्या उभारणीचे अकार उकार मकार
तिन्ही मिळून ओंकार, पुढे पंचभूतांचा विस्तार विस्तारला. आकाश म्हणजे ते अंतरात्म्यासी, त्या अंतरात्म्याक आकाश म्हणतात. तयापासून जन्म वायोसी, वायोपासून तेजासी जन्म झाला. कळलं? वायोचा कातरा घसवटे, कातरा म्हळ्यार कात्रीशी वायू एक हे जशी चाकूक धार असतने तर जोरान वार व्हावन चाक सुने एक प्रकारचे करवतीवर ताका धार असता. अंगा कशी चाटून वचल्या भयंकर वादळ जात न्ही, अक्षरशः म्हळ्यार हें जाता, कात्रीश जाता ती तशी. तर ते दोन बाजून वाटेल तशी वाय जावन हें जालें अशी. ताजी एक गंमत म्हळ्यार काय जालें, कातरा घसवटे म्हणून आता जे अशीच कले मध्ये मध्ये जोक्स सुद्दां थोडे घेवं का ती. ताजे खातीर हांव सांगता. एक कडेन नाटक चालू आशिल्लें, कळ्ळें. तरी एक रामायणाचें कलकी चालू आशिल्लें. त्या एक काणी सांज चेडे काणी सांगूक बसता. काणी सांगूक बसल्यार राम रावणा युद्धाचें वर्णन करतना तें चेडूं न्ही ताका पाप नांकान पिणस येता. आतां कल करतलो, आतां म्हाका कशें जाल्यार हांव टुवाल घेवन हें करता, तांकां तशें न्ही, ताका उलोवंक आसूं न्ही. आयडी कितलो जोर आसता चेडवां. युद्धाचें वर्णन ऐका म्हणालो. रामाने अशी बाण मारला, रावणान अशी बाण मारला, रामान अशी बाण मारला, रावणान अशी बाण मारला. पूण नांक पुसता पळा तो, नांक व्हांवता तें, म्हळ्यार ती आयडिया. तशी त्या वायूचे कात्र्य अशी एकमेकांक हें जाता ती. तशी अनेक एक नाटकान तूं तो रामान कितले बाण मारले तर ताका बाण खर्चून चायले पण रावण मरना म्हळ्यार मुद्दामाची शेवटी एक कल करचें म्हण. तर ते सूत्रधार आशिल्ले तांणे ते बिभीषण जाल्ल्याक आपयलो, तेंचे मागची राबिलो. ताका सांगलें की ते बाणाक अशी हें लाय, चिठी लाय, तूं आतां पड बाबा, म्हळ्यार तुगेले पयशे जे ताणें पयशे दिले आशिल्ले ते डायरेक्टराने, तुगेले आयच्या आज हांव पयशे पुराय दिता म्हण, तूं पड म्हण. तो बाण मारना पडे ताका हड्ड अक्षरान बरयल्लें, ताणें वाचलें तें आनी जय श्रीराम म्हण तो कोसळ्ळो. म्हळ्यार अशी जाता. हें सांगचें कलें हे विनोदाच भाग विंगड, पण तशी वायोचा कातरा घसवटे तेणे उष्णे वन्नी पेटे उज्ज जालो. तांथन उज्जांथन काय लायलें, सूर्य बिंबते प्रगटेत येठाई. एकच सूर्य न्ही, कोटी सूर्य सती, कितली गॅलेक्सीज असती, प्रत्येक वेळेला गॅलेक्सी विंगड. वारा वाजतो शीतळ, तेथे निर्माण झाले जळ. थंड वार जेन्ना हें जाता ताज्यान एकल जाता हवेन तूं जे हें आसता ती ताजे उद्दा जाले. ते जळ आळोन भूगोळ, सगळे कडेन उद्दा उद्दा जाले पयले वायो मिती. वायूंत उद्दा आसता तर तें थंड हें जालें तें उद्दा जालें. कडेन उद्दा सुकून सुकून जमीन दिसच्या लागली, उद्दा आट्टून मस्त कडेन जमीन दिसच्या लागली. अशी जावन ही भूगोळ निर्माण झाला. त्या भूगोळाचे पोटी अनंत बीजांची या कोटी, पृथ्वी पाण्या होता भेटी अंकुर निगती. आता जड म्हळ्यार पृथ्वी उद्दाक एकड जावन तातूंत थोडेपणी ते पृथ्वीन तूं हें आशिल्लें सत्व आशिल्लें, ताज्याने अंकुर फुटच्या लागले. पृथ्वी वल्ली नाना रंग, पत्रे पुष्पांचे तरंग, नाना स्वाद ते मग फळे झाली. म्हळ्यार फळांची झाड आयली, पत्रे पुष्पे फळे मुळे, म्हळ्यार हें सगळें परब्रह्मान आशिल्लें ते मूळ मायेने सगळं घेवन आयली ती विरासत आंदण त्या पुऱ्यातीन भायर काडटा. पत्रे पुष्पे फळे मुळे, नाना वर्ण नाना रसाळे. हें कोणें निर्माण केलें? ब्रह्मा. आनी विष्णू ताजें पालन करता. तें सगळें हें करचें. नाना धान्य अन्ने केवळे तेथून जाले त्या पृथ्वीन थावन. अन्ना पासून जाले रेत, ते जे अन्न खाता ती ताजी मिती दादल्यांक रेत म्हळ्यार वीर्य तयार जालें. आणि त्या वीर्यापासून रेतापासून प्राणी निपजत. ऐसी हे रोकडी प्रचित उत्पत्तीची. आता कल नमुन्याची उत्पत्ती अंडज, जारज, श्वेतज, उद्भिज. जारज म्हळ्यार नाळेन थावन जन्मायचे, अंड म्हळ्यार अंडज म्हळ्यार अंड्यान थावन, श्वेतज म्हळ्यार हुंबेन थावन, आनी उद्भिज म्हळ्यार उदकांत थावनची अशी. पृथ्वी पाणी सकळांचे बीज, ऐसे हे नवल चोज सृष्टी रचनेचे.
त्या सृष्टी रचना केली पै मस्त वर्णन केल्या. परत करू का म्हणणार? चारी खाणी चारी वाणी, चारी वाणी परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, चार वाणी चारी खाणी त्याची अंडज जारज स्वेदज उद्बीज 84 लक्ष जीवयोनी. आता प्रत्येकांत विंगड प्रकार, मनुष्यांगेल कितले विंगड प्रकार. अंडज हांतू कितले नमने पक्षी कितले नमने आहे. निर्माण झाले लोक तिन्ही पिंड ब्रह्मांड. तरी तिन्ही पिंड आणि ब्रह्मांडांतू हे सगळे लोक तिन्ही लोकांत निर्माण झाले. खंयचे? पृथ्वीतल, स्वर्ग आणि पाताळ तिन्ही लोकांत व्याप्त झाले. मुळी अष्टधा प्रकृती अवघे पाण्यापासून जन्मती. पाणी नसता मरती सकळ प्राणी. तुमग तसं प्राण्यांकल जमका एक प्राणवायू जमका आणि उद्दा जमका नाल्या मरतात. नव्हे अनुमानाचे बोलणे हे खरेच की ना पळयती याचा बरा प्रत्यय घेणे. विचार कराती. वेदशास्त्रे पुराणे प्रत्यय घ्यावी. शास्त्रांत बरयल्यामुळे अशीच ॲक्सेप्ट करची नाही. उद्दाक अंगान कमी जाल्यार डिहायड्रेशन जाता, मनुष्य मरता. श्वास ना जाल्यार मनुष्य मरता, प्राणवायू ना जाल्यार. आणि प्राणवायू आणि एक उद्दाक मेळ एकड जेन्ना जाता त्यावेळी प्राण तयार जाता. जे आपल्या प्रत्यय येना ते अनुमानिक घ्यावे ना. प्रत्ययाविण सकळ जना व्यवसाय नाही. व्यवसाय प्रवृत्ती निवृत्ती दोहीकडे पाहिजे प्रचिती. इवन व्यवहारांतून कल्ले तुमका प्रचित आयुष्या मुखार सर नाका ती. तुम्ही कले करूक जाता म्हणता समज ज्ञान घेऊन मुखार करात. तशी हांतू सुद्धा आजूबाजू पळयात कल चलत नाही. प्रचिती विण अनुमाने असती ते विवेकहीन. प्रचिती घ्यानासन अशी बुद्धुशे कले पण तू सांगले वेळा वय म्हणून म्हणतले वय बा वय बा वय बा म्हणून. आणि ते खेळ एक गाराण घालतात गांवांत. तशी त्यांनी एकल्यान वचून भट्टाक सांगले तागल बायले बायपास जाली खंय. मगल बायले बायपास जाली तरी तिका गाराण घाली म्हणून तिगल बरेपण जावं म्हणून. तर तान म्हाका अरे देवा महाराया देवा महादेवा ह्याची बाईल आली आहे. तिची दरवर्षी बायपास होऊ दे. हो बायपास होऊ दे म्हणा. बायपासाचा अर्थूच कळणी. तशी मस्त पण तांगल जाता. विवेकहीन विचार करणार ती. ऐसा सृष्टीरचनेचा विचार संकळित बोलिला प्रकार. आता विस्ताराचा संवार तो ऐका. मुळापासून शेवटवरी अवघा आत्मारामाची करी. करी आणि विवरी यथायोग्य. करी आणि विवरी यथायोग्य म्हळ्यार हे जशी घडोवन हाडता तशीची तो सगळ्याच उलगडय करता. पुढे संवार निरोपिला श्रोती पाहिजे ऐकिला. इतुक्या उपरी झाला समास पूर्ण. समास सांगायच पूर्ण झालं. आता नेक्स्ट समास घेऊया. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे उभारणी निरूपण नाम समास तृतीय. जे जन्मायले ताजो नाश कशें जाता, संवार कशें जाता ताजे बद्दल सरळ वास्तव वचन. उभारणीचो जो क्रम आशिल्लो, जशी मूळ माय पै जन्म आयली, ताजे नंतर गुणक शोभिणी, ताजे नंतर तिच्यान ते ओंकार आयलो, कडे 3 त्रिगुण आयले, पंचमहाभूत आयली, तांथान प्रत्येक जीव आनी जाले, हे सगळे वायू, तशीच पंचमहाभूत कशी जाली तें पुरय. त्याची क्रमाने ताजो नाश जावचो संवाद. ताज्यात उलटी क्रमाने. ऐकूया सरळ है कळता इझी असं. समास चौथा प्रलय निरूपण. श्रीराम पृथ्वीस होईल अंत भूतास मांडेल कल्पांत. ऐसा समाचार साध्यंत शास्त्री निरोपिला. शतवर्षे अनावृष्टी म्हणा कळलं मे. अनावृष्टी म्हळ्यार दुष्काळ, पावस पडणी. 100 वर्स पावस पडणी जातले म्हणून तांणी ते ताजे तर्क केला कशें जावचें. कल्पांताचे वर्णन पयलीं येवन गेल्या. आता परत तेंच थोडक्यान सांगतस. संवार काळान पृथ्वीचो अंत जातलो. पंचमहाभूतांचो कल्पांत जातलो. हाजी बद्दल सविस्तर माहिती शास्त्रांत सांगल्याची. ती कशी 100 वर्स पायस पडणी, शतवर्षे अनावृष्टी, तेणे जळेल ही सृष्टी. आत्तांची 2 वर्स पावस पडणी जाल्यार शेतांत वचून पळयाती अशी ढेकळ वयर येतात. कल्ले आसना पाप चमकूनच्या सुद्दां जायना अशी. खड्डे एकड अशी वयर येयले. पर्वत माती ऐसी पृष्ठी भूमीची तरके. 12 कळी सूर्यमंडळा
किरणापासून निघती ज्वाळा, नुसते सूर्य तप्त सूर्य पावस ना 100 वर्ष सूर्य तापता हां ताळ कल जातले तागल किरणांथावन निघती ज्वाळा, शतवर्षे भूगोळा दहन होय. 100 वर्ष पृथ्वी जळच्याक लागली खंय. हां कडेरी सिंदूर वर्ण वसुंधरा, सिंदूर वर्ण म्हळ्यार तांबडी जालती, तापून माती तांबडी जालती पृथ्वी, उज्ज्यावर रंग आयलो. ज्वाळा लागती फणीवरा म्हळ्यार पाताळान तूं पृथ्वी भितर सुद्याच न्ही ते पाताळ थंय ते ज्वाळा लागल्यो. आणि थंय आमी म्हणटात पाताळ लोकांक तूं होस शेष नाग तो आहाळोन सरारा विषवमी, ताका जीव नाका जालो, तो विष वखच्या लागलो. त्या विषाच्या ज्वाळा निघती तेणे पाताळे जळती, महापावके भस्म होती पाताळ लोक, तेथे महाभूते खवळती, महाभूत खवळली. हां तावळकल जाले महाभूतांक त्यात सगळे चटक लागले ब्रह्मांडांतून. प्रळयवात सुटती, प्रळय पावक वाढती चहूकडे. पावक म्हळ्यार उज्जो, वात म्हळ्यार वारो. प्रळय वात सुटती, प्रळय पावक वाढती चहूकडे, तेथे 11 रुद्र खवळले, 12 सूर्य कडकडिले, पावक मात्र एकवटले प्रळय काळी. उज्ज सगळं एक कडे सगळं भर उज्ज जाल्यार आमगो तसं खंय उज्ज जाल्यार दूर दूर तावन दिसता. हे तशी पृथ्वी संबंध जळच्या लागल्यारी मलाई सांगताली वरा वेळारी गच्चिरसान आमगेले वाडी गच्चिर ते गोद इक्कल की उज्ज लागिलो. आणि ते पृथ्वी हे आमगेले बेट न्ही बॉम्बे म्हळ्यार सुतलूच ती गोदी, तरी मध्य जमीन आणि सुतलू उज्ज सगळे कडे दिसताल गच्चिर थावन सुद्दां दिसतालो. तशी तेथे 11 रुद्र खवळले, 12 सूर्य कडकडिले, पावक मात्र एकवटले प्रळय काळी. वायो विजांचे तडाखे तेणे पृथ्वी अवघी तरखे, तरखून म्हळ्यार फुटली अक्षरशः माती जाली ताजी. कठीणत्व अवघेची फाके चौकडे, त्या हडड्ड पर्वत थाई फाट 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 ज्वाळामुखीशे उडच्या लागले. इतले हे तांत उज्ज की ते लिक्विड लिक्विड जाले कळलें. तेथे मेरूची कोण गणना, कोण सांभाळिल कोणा, चंद्र सूर्य तारांगणा मूस झाली. म्हळ्यार मूस म्हळ्यार एक हे आसता न्ही तांतू सगळे फर्नेसान घालवार जाले. पृथ्वी अख्खीच फर्नेसान गेलवार तितली उज्जांतू जळ गेली. पृथ्वीने विरी सांडिली, विरी सांडिली म्हळ्यार आपणा गले हे कळ्ळें कळ्ळें पुड्डी जाली ताजी. हां आणि ते एकदम जळूनच गेली ब्रह्मांडाची भट्टींतू. अवघी धगधगायमान झाली, ब्रह्मांड भटी जळोन गेली एकसरा, जळोनी विरी सांडिली पुड्डी जाली, विशेष महावृष्टी झाली. तावळी भयंकर पावस पडच्या लागला. म्हळ्यार पृथ्वी आप ज्या क्रमाने आयिल्ले पयलीं आकाश नंतर वायू निर्माण जालेलो, कडे तेज कडेर आप आणि कडे पृथ्वी. आतां प्रलय जातना पयलीं पृथ्वीन देह सोडलो, कडेरी महावृष्टी झाली, आप भयंकर पावस. हां सगळें जलमय जालें, तेणे पृथ्वीची पुड्डी, पृथ्वी विराली जळामध्ये विरून गेले. भाजला चुना जळी विरे, तैसा पृथ्वीस धीर नादरे. आणि देह कशी दवरतली, विरी सांडुनिया त्वरे जळी मिळाली, शेष कुर्म वराव गेला. इतले पृथ्वीचा आधार तुटला. पृथ्वीक मागशी कोणकोणे हांतू समुद्रांत घालेलें, तावळी वराह रूप घेवन हें केलेलें, शेषाने सांबाळून धरलेलें आपणा माथ्यारी. कुर्मावतारांतू ताणें कुर्माने ते मेरू पर्वताक सांबाळलें. हांग सांबाळच्याक आस काय पृथ्वीक पुड्डी जाल्या, आधारू सुटला. तर शेष कुर्म वरा कोणी यानात तसले वेळार पृथ्वीचा आधार तुटला, सत्व सांडून जळाला मिळोन गेली, जळाला मिळोन गेली. तेथे प्रळय मेघ उचलले, कठीण घोषे गर्जिनले, अखंड विजा कडकडले ध्वनी घोष. हे सगळे इमॅजिन करचें, हे कल खातीर इमॅजिन करता. आमी त्या वेळा आसतले आमकां आत्त पळोवनचें मेळचें आसलें ना, आत्त पळोवनचें कल खातीर करचें कल्याक. तरी इतलें कळच्याक इतलें हडड्ड हें सुद्दां वत्ता. तावळी आमी किस झाड की मुली, किस पेड़ की मुली.
पर्वत प्राय पडती गारा, पर्वत उडती ऐसा वारा. पर्वत सुद्धा उबून वचकाती तशी वार. निबिडतया अंधकारा उपमाची नाही. एक मिनिट. सिंधू नद्या एकवटल्या. इतले दिवस समुद्राक आम्ही म्हणटाली तो धीर सम धीर गंभीर आपणा गले हे कले वेश ओलांडना तो तो आणि सगळे न्हंय एक रूप जाल्यो. खंयची न्हंय खंयचे म्हूण कळना. नेणो नभी हून रिचविल्या. आकाशांतूनच आईलवारी उद्दाक सगळे. संधीच नाही धारा मिळाल्या अखंड पाणी. जलमय जलप्रलय. तेथे मच्छ कूर्म सर्प पडती पर्वतासारखे दिसती. गर्जना होता मिसळती जळात जळे. उदकांतू उद्दाकच मिसळता दुसरीकडे मिसळच्या नाची. पृथ्वी गेलीची. सप्त सिंधू आवरणी गेले. आवरण वेडे मोकळे झाले. हांगा आवरण म्हळ्यार कले सात समुद्र. सात समुद्र खंयच्याचे आशिल्ले? क्षार म्हळ्यार मिठाचे क्षार समुद्र, क्षीर समुद्र दुधाचो, सुरा समुद्र दारूचो, सर्पी दधी, इक्षू आणि जल हे सगळे मेळ न्हू. सर्पी म्हळ्यार विष, दधी धंय, उसारसू आणि उद्दाक मेळून हे जे सात समुद्र आसती सगळे आपोआप इतले वाडले की ते आवरणोदक म्हणटात म्हळ्यार क्षितिजा पर्यंत वाडले. आवरण वेडे मोकळे जाले. क्षितिज म्हणून वर्णीची नाल्यार क्षितिज म्हळ्यार कसलें आमकां एक आर्टिफिशियल हें तें मनाचें की थंय क्षितिज आसा आकाश ते समुद्रा मेळ्ळेले वार आमकां दिसता म्हणून आमी ताजेर लोक कविता करतात. हें कसलें क्षितिज बितीज कसलें ना. आवरण वेडे मोकळे झाले. जळरूप जालिया खवळले प्रलय पावक. उज्ज कडेल जलरूप जाल्लें तें खवळच्याक उज्ज निर्माण जालो. ब्रह्मांडा ऐसा तप्त लोहो शोषी जळाचा समूह. इतलो उज्ज ब्रह्मांडा इतलो व्हड हाजे कले लोखंडाचे तप्त लोखंड आसता न्ही लावा रस तशी लावा रस भायर पडलो. आणि शोषी जळाचा समूह. उद्दाकय ना जाले. तैसे जळास झाले पाहो अपूर्व मोठे. तेणे आटोन गेले पाणी असंभाव्य माजला वन्नी. तया वन्नीस केली झडपणी प्रलय वाते. दीपास पालव घातला. तशी म्हळ्यार कलें दिपाक आमी हाज्याने कपड्यान अशें शिकोवन हाताने आमी निवयतात न्ही तैसा प्रलय पावक विझाला. पुढे वायो प्रबळला असंभाव्य म्हळ्यार आतां तेज जालें आतां वायू म्हळ्यार एकांत एक विलीन जाता. उदंड कडे वायो असंभाव्य कडे उदंड पोकळी आकाशात पोकळी उदंड तातूंत थोडो वारो. उदंड पोकळी थोडा वारा तेणे वितळोन गेला सारा. पंचभूतांचा पसारा आटोपला. हे सगळे नाची जाले. महद्भूत मूळ माया कोण वरली शेवटी मूळ माया तितली वरली. सगळी पंचमहाभूतां मूळ मायेंतू गेली. तिका आपण मूळ माय आस हे संकल्प विसरली ती. विस्मरणे वितुळे काया. पदार्थ मात्र राहावया ठाव नाही. खरे पदार्थ वरनी ती मूळ माया अशीच आहे. त्यामीत कल जाले दृश्य हलकलोळे नेले. जड चंचुळ वितळले. चंचळ वितळून गेले. दृश्य तरी गेलेच जळून गेले. या उपरी शाश्वत उरले परब्रह्म ते. चंचळ मूळ माय सुद्धा परब्रह्मांत एक झाले. कारण मागीर तिका दुसरं थारोची ना. परब्रह्मांत परत एक जाले. आणि अशी परत सृष्टी तयार जाता. उभारणी जाता संवार जाता. उभारणी जाता संवार जाता जाल्यार सगळे नाहीसे झाल्यावर जे केवळ शाश्वत उरते तेच परब्रह्म. इति श्रीदासबोधे गुरु शिष्य संवादे प्रलय नाम समास चतुर्थ श्रीराम. आता अनेक समास कहाणी निरूपण. आता ह्यांची उभारणी संवारणी असणे ते काणीशी श्रोत्याक हें सगळं ऐकून बेजारायचं असता. तो म्हणटा श्री समर्थ स्वामी एखादी काणी तरी सांगत नाही बेजार आयलो. विषय तोची समर्थ विषयाक सोण उलय ना ते त्यावेळी त्यांनी सांगले ह्या समासांत विषय तोची जाल्यार विश्वास उत्पत्तीचो आणि संवाराचो विशय
काणये रूपकाने रूपक शे कोण सांगल्या आणि तू त्या म्हणटा ती प्रकृती आणि पुरुष समजा हे बायल बामणाल प्रेमळ जोडपे हां तांगेल चल कोण विष्णू किंवा सत्वगुण हां त्या विष्णूगल चल ब्रह्मदेव म्हणे रजोगुण जाणीव नेणीव मिश्रित ताचे यंग व्याप वाढेल तर मस्त कडे ब्रह्मदेवाल चल रुद्र तो खंय घाव घालता उद्दा काढता म्हणजे तितली कॉन्फिडन्स ताका शक्ती अमाप शक्ती घेवन आयलो हां आणि खंय चिक्के अशी हा आणि हू म्हळ्यार कोप येता तसलो अज्ञानी हां हो मस्त कोपिश्ट आशिल्ली ती खंय चुकली की संवार करचे इतलें तागेलें काम तेमी ती पिता मूळ पुरुष शिव हां शिव म्हळ्यार ही जाणीव परब्रह्मांतली मात कोणी कांतान भायर पळय मूळ प्रकृती म्हळ्यार ही शक्ती तिगल चल्लो सत्वगुणमय विष्णू नात तू रजोगुणमय ब्रह्मदेव पण तू तमोगुणमय रुद्र अशी हें कुटुंब हो वंश बरोच वाढलो खंय मस्त वाढलो हां पयलें खरोखर मोठ्या आनंदात गेला काळ जाल्यार ही वंश लेकुरे उदंड झाली वंश बेसुमार वाढला तेव्हा वडिलांना कोणीच मानिना बापसू कोणें विचारनात जाले म्हळ्यार कोणाक इवन हाका ब्रह्माकय कोणें विचारना ती ब्रह्म आनी कोणाक विचारना अशें कोणें कोणाक विचारना ऑल हेड गोईंग बिजनेस केम नो आस्कर नो टेलर म्हळ्यार पप्पा म्हणटालो तशी हल्लीच काळान जाल्या कलियुगांत कोण कोणाक विचारना सगळ्यांक एक म्हणलें मोबायल मात्र बाकी कोणें कोणाक कसलें पडनी तावळी वडील मनशांक कोणें विचारना तिची आपसांत तूं झगडी मारता ती परस्परान तूं संघर्श हां आनी शेवटी सगळ्यांक निपात जालो कशी निपात जालो जशी निर्वंश जालेले यादव कुळाचे श्रीकृष्णान बेजार न्हू स्वता निर्वंश केला यादव कुळाचो आनी तो शेवटचो तोवय ताणें देह दवरलो नंतर 125 वर्साचेर व्याधान बाण मारून म्हूण निमित्त केलें आनी ताणें हें केलें अशें करून आपसांत झगडटाले की असले झगडाळू यादव आपणाक अपेक्षीत नाशिल्ले म्हणून ताजें हें जावचें बरें निर्वंश जावचें बरें म्हणून तशी अशी करून सगळो वंश निर्वंश जालो हां आनी कड्डेरी हें रूपक सांगना पडे श्री समर्थ मजेन तूं विचारतात कशें दिसली रे काणी तुका श्रोत्या तुका कशी दिसली मा ही काणी ही केन्नाय घडत आसता तूं बुदवंत असल्यार तातूंत मर्म समजून घे आनी ताजें मनन कर अनुभव घे आनी तत्वांचे कोडे सोडय म्हळ्यार सुडोकू म्हणटात ताका सुडोकू बरोबर खंय बसता ती म्हण तत्व आनी निसंदेह जा प्रत्यक्ष पळय खंय कल जाता आनी कल्ल शाश्वत असो तें पळय शाश्वत एक समाधान आनी तें समाधान घेवन तुका परब्रह्मांत विलीन जावचें आसा तेमी ती तें समाधान कशी पदरान पडटलें हाच विचार करी तें कहाणी निरूपण आतां मुगो तसो पुर्वील काळात वर्णी म्हणटात लोकांक आमच्यासांक ह्यो मागची काळांत अशें जातालें तशें जातालें 4 आण्यांक नाल्ल मेळटालो आनी की 2 आण्यांक इतली टोपली भरून माटली मेळटाली अशें सगळें आमी म्हणटात तें मेळचें वचो पण एक शिस्त आशिल्ली एक संस्कार आशिल्ले सगळें आशिल्लें वय की न्ही तर तें आतां कसलेंय वर्णी तरी मिडल हें आसा पळय चिके थोडक्यांत एक वर्णन म्हळ्यार माई यो धरी एक उदाहरण म्हूण सांगता माई यो अगदी पयलें ज्यो माई आशिल्ल्यो ते चलये चेडवाल अगदी सन्न प्रायार लग्न करतात हां आतां माधवराव पेशवे तांगेल बायल ती रमाबाई तांगेल बायल ती रमाबाई ती अगदी सान आशिल्ली तांगेल लग्न जालें ती माई हाक वताली खंय किर्तनाकांनी वताली तर 2 चेडवां घार सांबाळूं कोणें ना ते बामण बायल ती जाल्यार तांकां खंय बामण बायल म्हूण आशिल्लें ते आंगणान खेळटा पडटाले आनी ही किर्तन आयकताली ते लपाछपी आनी हें कळ्ळें एकमेकांक पकडचें पकडा पकडी अशी खेळतना ते माधवरान धाप्प करून तिका फाटीन ते एक मारलें
ती कळवळली, ती भितर धांवन वचुली आणि हगूर कान्नान माईक सांगता मोगत्यान कितले जोरान मारले पण म्हाका लागले. त्यावेळी ती हगूर गप्प बैस सांगा बैस बस करून घेतल्या आणि कड्डे थोड्या वेळान कीर्तन जायना पडे तिने सांगले नवऱ्याने मारलं तर कुणाला सांगायचं नाही बरं म्हणून. म्हणे तसली ती माई त्या काळची. आत्तकल जाल्यानंतर त्या दुसरे माये झाल्या कड्याक मदले पिरियडान तूं त्या सुन्न माये झाल्या. त्या सुन्न कामा वचू लागले. कामा वचू लागना पडे तांग मायाल्या थंन उतर खावची म्हणजे चिके हॉट आसता ती हॉड्डांगेल कल जाता चिके हॉट जायना पडे तांगेल कल्पना एक हें जाता तांगेले फंडा जो क्लियर जालेले आसतात म्हळ्यार तें ती कशी आशिल्ली रमाबाई तशी वरना ती सान आशिल्ली तीक मोल्ड करूं जातालें. आतां तशें न्ही आमगेल सगळें आमगेल पयली कल्पना आसता ती आमी सासूने माईचेर गाजोवची की माईन सासूचेर गाजोवची जाल्यार शक्यतो त्या काळांत माईक धरून घेवन प्रितीन पळयताले सून नासताले घरचें करी माईकय सांबाळी सगळें. माईन कल्लें म्हणटरी माईक एक विश्वास आशिल्लो की ही चेडवांक बरे संस्कार दितली आनी जॉयंट फॅमिलींत राबतली जॉयंट फॅमिली सांबाळटली अशी. आत्तां कल जाल्यार आत्तां ना सगळी न्यूक्लियर फॅमिली. कोणाक कले हें ना कोणा बद्दल प्रेम ना हें ना तेमी संस्कार कोणाक दिवचे. काम वत्ताल जाल्ली ती त्या हांव सुख चेडवांक संस्कार दिवचे जायना ती सगळो दिवस ती कामार पापप मद्देच्यान तिन्ने बाकीच्याल्या थंय आयकून घेवचें मायाल्या थंय आयकून घेवचें. आनी आत्तां ती सून आशिल्ली आतां ती माय जाल्या तिका सून आयल्या ती म्हण हांगा आतां ती पयली मायेल्या थंय आयकून घेताली आतां ती माय जायना पण ती सुन्नेल्या थंय आयकून घेता. म्हळ्यार तशी हे उभारणीची असणे ही काणी विष्णू चल्लो ब्रह्मदेव तर प्रत्येक जेन्ना नवीन नवीन पिढी येता तातूंत शबल जायत वता म्हळ्यार कलेपणी कल्मश येत वता कळ्ळें तें पळोवंक आमी तर त्या दृश्टीन हें काणी तर आमी कशें करचें फक्त शिव आनी शक्ती आशिल्ली तांथान इतले लेकुरे उदंड जाली ते तशी एक ब्रह्माने एक तो हो संवाराक केलो वय तो एकलो करनी इतले होडी हें तयार केली पलटण सगळी आनी त्या हाक सांगलें तूं पळय म्हण चिके तागेल बापसूक सांगलें तूं पळय म्हण कोणाक विष्णूक तो बाबडो पालन करता जाल्यार हो तमोगूण नाक्काशील कडेन वचून फण्ण घालता आनी सगळ्यांगेर वायट जावचें आशिल्लें पळयता तशी किंवा तो रुद्र जावन सगळ्यांगेर नाश भयंकर कोपिश्ट तो ताजे बद्दल तांणे हांगा गमत आसा चिके आयकया ते चिके चेंज म्हणून काणी समास 5वा कहाणी निरूपण श्रीराम कोणी एक दोघे जण पृथ्वी फिरती उदासीन काळक्रमणे लागून कथा आरंभिली श्रोता पुसे वक्तयासी कहाणी सांगाजी बरवीसी वक्ता म्हणे श्रोतयाशी सावध ऐके सावध जाऊन ऐक एके स्त्री पुरुषे होती उभयतामध्ये बहुप्रीती एक रूपेची वर्तती भिन्न नाही एकमताने भो प्रीती एकमेकांची तशी शिव आणि शक्ती शिव पार्वती भयंकर प्रीती काय अजूनही तो शिव म्हळ्यार पार्वतीगल गुरु येस बांबुणे येस प्रियकर असं सगळेच ऐसा काही एक काळ लोटला तयास एक पुत्र झाला कार्यकर्ता आणि भला सर्व विषयी तो विष्णू होड कार्यकर्ता झालं भयंकर तक पॉवर्स हुशार पुढे त्यासही झाला कुमर तो पित्याहून आतुर ताने कल केले सगळं सांभाळ ताने प्रॉपर्टी केली हें केलें वस्तू तयार केल्यो सगळें आनी ते सांबाळतालो तर तो अनेक जालो ताणे आनी मस्त लेकूर उदंड जाली ताणे सगळी उत्पत्ती केली पित्याहून आतुर सगळं करच्याक काही तदर्थ चतुर व्यापकपणे चतुर आशिल्लो तो जाल्यार ताणे कल केलें व्यवहारूय सांबाळलो आनी परमार्थूय सांबाळलो व्यवहार तेणे व्याप उदंड केला बहुत कन्यापुत्र व्याला उदंड लोक संचिला नाना प्रकारे त्याचा पुत्र ज्येष्ठ तो अज्ञान आणि रागीट ताका इतली ताणें सृष्टी निर्माण केली जाल्यार सगळ्यांत कॉमन म्हळ्यार केलें तत्व ताणें निर्माण केलें की हो शंकर संहार करतलो
रुद्र तो अज्ञान आणि रागीट अथवा चुकता नीट संहार करी पिता उगाच बैसला. पिता म्हणा कोण? हो, परब्रह्म जे असं तांगेल नव्हे चेडवं तो कल करतल बाप लेके बहुत व्याप केला सर्वज्ञ जाणता भला ज्येष्ठ पुत्र. तो ज्येष्ठ पुत्र विष्णू भो बरं सगळं संसार तान बरें कोण केलेले जाल्यार नातू त्याचे अर्ध जाणे अर्धची म्हळ्यार कळ्ळें की हे म्हणटात न्ही नेणत जाणीव आणि नेणीव. विष्णूंत फक्त जाणीव आशिल्ली सत्वगुण आशिल्लो. रजोगुण म्हळ्यार जाणीव आणि नेणीव म्हळ्यार व्यवहारय करता आणि हें करता कशें करचें थोडे अज्ञान थोडे ज्ञान अशी. तर त्याचा पुत्र ज्येष्ठ तो हे पिता उगाच बैसला लेके बहुत व्याप केला सर्वज्ञ जाणता भला ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम. नातू त्याचे अर्ध जाणे पण तू ते काहीच नेणे. तो संवार करतल कोपिष्ट तांक हल्ली चेडवांक नांका तुरयेर कोपू हा म्हणू ना हो म्हणू ना आयलोची हल्ली घर सान्न नसत म्हणून नाल्यार कैकय वेळार आनी क्रोधागार म्हणून आसताले कोपायल कितें वचून बसचें. आतां तशें न्ही फक्त कोणाले उलोवचें ना खंयच ना मोबायल घेवचें बसचें. तशी ते पण तूं ते आत्त जालेले ते संवार करतले पण तूं ते काहीच नेणे. चुकले की दंड दिलो का म्हणू हो एकच प्रश्न आसता चेडवांगलो हें का म्हूण आमी सहन करता व्हाय मी म्हूण अशी. चुकता संवारणे महाक्रोधी लेख सकळांचे पाळण करी. नातू मेळवी वरच्यावरी पण तू चुकल्या संहार करी अकस्मात. हो लेख म्हळ्यार विष्णू सगळ्यांक पालन करता नातू तो वरचे वयर सगळं मेळयता संसार सांबाळच्याक मस्त प्रयत्न करता आणि पण चुकले ना तो संहार करता अकस्मात तेंचें काम ताका दिल्या. तशी नेमस्तपणे म्हणटा म्हणटा वंश वाडलो विस्तार उदंडची जाला ऐसा बहुत काळ गेला आनंद रूप. कळ्ळें आथांगा कुटुंबाच फार व्हड विस्तार जालो तरी पयले काळ आनंदान गेलो. ताजो अर्थ अशी की संस्कृतीच्या बाल्यावस्थेन तूं मानवी जीवन इतलें सुकर आशिल्लें बरें जातालें. सान्न प्रायाचेर लग्न जातालें चेडवांगली मागीर बरें करून पळयताले तांकां संस्कार दिताले ती तांगेल चेडवां दिताली अशी. आत्तां तशें जायना अनेक विद्य वाडल्यो सुदारणा जाल्यो हां रगड्यार वाडचें कोणाकय गोतना आनी सुदारणा करच्याक कांय हरकत ना. पण एक दिवस मिक्सर वायट जाल्यार आमगेले हातच वतात आमकां म्हळ्यार रगडे खंय पेटयल्यात की आनी मागीर कळ्ळें भायर तान हाडलें गॅस गेलो स्टोव पेटोवनच्याक कळना म्हळ्यार कळ्ळें सुदारणा जाल्यो जाल्यार जीवन गुंतागुंतीचें जालें. संघर्श इतलो वाडलो की प्रेमच कमी जालें. सगळ्यांतूय पयलें शंका कुशंका विश्वास ना एकमेकांचेर अखेर युद्ध पेटून व्हड्ड प्रमाणाचेर संवार जावंचे लागलो. तर ह्या कुटुंबान नियमीतपणे वंश वाडत गेला आणि मस्त पसार वाडलो. पसार इतलो वाडलो तरीकय पयलेच बरोच काळ मस्त आनंदान गेलेले न्ही तेमी ताच आमी उडास करतात जाल्यार अमर्यादेच्यान विस्तार वाडलो तावळ मात्र काळ बदललो. बापसूगल कोणें आयकना ती आनी आज्यागल तेमे कलेना आज्याक ताकवे मात्तें ना बोडना ताका म्हणटात अशी. आनी पणज्याक तेमे असो तुगेल वेळार आशिल्लो असो आतां तो काळ वर न्ही म्हूण अशी म्हळ्यार तांकां मानच दिनात. नेमस्तपणे वंश वाडला विस्तार उदंडची जाला ऐसा बहुत काळ गेला आनंद रूप. विस्तार वाढला गणवेना वडिला असं कोणीच मानीना परस्परे किंत मना बहुत पडिला. उदंड घर कळ हो लागला घरात एक सम झगडे जावचे लागले. तेमीत कल जालें न्यूक्लियर फॅमिली आयली तेणे कित्येक संवार जाला आपसान मारामारी करून मरता ती. विपट पडिले थोर थोराला बेबंद झाले बेबंदशाही नेणपणे भरी भरले मग ते अवघेच संवारले जैसे यादव निमाले उन्मत्तपणे. तेमी ती काणी वाडत कडे संहारू म्हळ्यार हें उभारणी आनी संवाराची काणी तांणी रुपक म्हणून दिल्या. तैसे बाप लेख नातू पण तू. बाप म्हळ्यार कोण? परब्रह्म. लेख म्हळ्यार विष्णू. नातू म्हळ्यार ब्रह्मा. आणि पण तू हो
संहार करतलो ईश्वर. सकळांचा झाला निपातू, कन्या पुत्र हे तू मातू अणुमात्र नाही. ऐसी कहाणी जो विवरला, तो जन्मापासून सुटला. हे अशीच जाऊनचे सर. आणि सगळ्यांना कशी नाश जाता हे उभारणे आणि संवारण्याचे जे असं ते कोण समची चिंतन मनन केलं की तो जन्मापासून सुटला. कल्या म्हणा तित जरी जाल्लें तरी की आम्ही बापाक धोन रपका परब्रह्म. श्रोता वक्ता धन्य झाला प्रचितीने. ताका प्रचिती दिली समर्थाने. ऐसी कहाणी अपूर्व जे ते उदंड वेळ होत जाते. हे एक पंथास नाही उभारणी संवारणी देवा घाल ते परमात्म्या गेलो परब्रह्मा श्वास तो श्वास आणि निश्वास. सृष्टी जाता परत विलीन जाता, परत जाता परत विलीन जाता. ऐसी कहाणी अपूर्व जे ते उदंड वेळ होत जाते. इतके बोलोनी गोसावी ते निवांत झाले, गप्प बसले. आमची कहाणी सरो शेवटी आमची 60 उत्तराची कहाणी 5 उत्तर की सुफळ संपन्न म्हणतात नाही तशी त्यांनी सांगले आमची कहाणी सरो तुमचे अंतरी भरो. ऐसे बोलणे विवरो कोणीतरी. कड्डेरी त्या सांगतात ती चुकत वाकत आठवले इतुके संकळित बोलिले. न्यूनपूर्ण क्षमा केले पाहिजे श्रोती. इतलं हड संत समर्थ त्या सांगतात ती मगल कले चुकलेलं असलं हे सांगताना मग क्षम करा ती. हा कोणागल मन दुखैल की कल्ल्या हांतू म्हणून की आत्ता कसं चालल्या हे दाखवून मन दुखैल असतले. ऐसी कहाणी निरंतर पण हे समाजात ह्यांची चलतच. त्यामुळे विवेक ऐकती जे नर दास म्हणे दृग्गोच जगोद्धार तेच करीती. हे जे विवेकाने ऐकतात आणि थन कले तरी बोध घेतात की हे अशीच जाऊनच आम्हीच अलिप्त राखा. वी कॅनॉट चेंज अदर्स. आम्ही स्वतःक मात्र चेंज करू शकतात, दुसऱ्यांक चेंज करचे भानगडे पोणा खाती. आत्ताच पिढीन अशी करणार ती तशी करा नो. तुम्ही कशी असं ती पाय घट्टी दोन रोवून राबाती आणि त्या परमात्म्याला स्मरण करत राबाती. त्या जगोद्धाराचे लक्षण केले पाहिजे विवरण. सार निवडावे निरूपण यास बोलीचे. मला कोण निरूपण करत नाही आणि कल कर का हे सगळे काणी सांगून ताजे मर्म कल्ल्या ते सार निवडून सांगका. मर्म कल ह्या काणयेन तू की परब्रह्म हे केन्नाय नाश जायना. संवारणी जाता, उभारणी जाता, संवार जाता जाल्यार शेवटी परब्रह्म जशी ते तशी व्हरता. त्यामुळे आम्ही सगळे जे दोन पहिलेच प्रलय आम्ही करता ती विवेकाने तांनी करची करणी आम्हीच आमगे प्रलय कोण घेऊ का. विवेक प्रलय निरूपणी प्रत्यय विवरावे. नाना तत्व कोडे उकलावे. समजता समजता व्हावे निस्संदेह. विवरोन पाहता अष्टदेह. समविचार कोण पडेल री हे 8 प्रकृती. ती 8 प्रकृती जी असं ती जड पुढे सहजची निस्संदेह अखंड निरूपणे राहे समाधान. हे 8 प्रकृती चलयतल जो असं ती मूळ माया. ती मूळ मायेच अंश अंतरात्मा जाऊन देह चलयता आणि मूळ माया स्वतः ब्रह्मांडांतू सगळं पंचमहाभूतान चलयता. तुझे सत्तेने मेघा हे सूर्यासी चालणे त्यांनी दिल्या. ऐसा तू हे सर्व सत्ता मान कोण मूळ माया किंवा जगदीश्वर ब्रह्मांडातलं आणि आत्मा तशीच तर सगळं चलिता. तत्वांचा गलबला जेथे निवांत कैसे असेल तेथे. इतले तत्व बोकाळल्या ती इतले प्रहॅन झाल्या इतली सृष्टी निर्माण केल्या गोंधळ तरी निवांत कैसे असेल तेथे. या कारणे गुल्ली परते कोणी एके असावे. म्हणजे शीत शिजयतात नाही सगळे शीत अशी अडचून पडतात शीत शिजल्या की म्हणून एक शीत काढणं अशी दाबून पडतात. हां शिजले गो शिजले चिके हरी असले री नागो आणि दवर का थोड वेळ दवरले. तशी गुल्ली परते कोणी एके असावे. गुल्ली परते म्हणे खले गोंधळाचे पेलदिकान वचून सूक्ष्म निवेदन असणं हे. तर त्यांनी सांगल्या की तत्वांची गडबड चालूच असं जाल्यार प्रत्येकाने त्या गोंधळा मुखार वचून तांतूल तत्व कल्लेस तांतूल मर्म कल्लेस की हे सगळे नाश जावचे सर. तर कितले म्हूण लक्ष दिवेतले गी सोड दियात हे आणि कोणी एके असावे. ऐसा सूक्ष्म संवाद
मनांतल्या मनांत आमी त्या परमात्म्याला संवाद सादका. हांगा गुरू आमकां मदत कर. गुरूक बसोवचें आनी प्रत्येक वेळ आमकां दिसशील प्रॉब्लेम आमी ताल्ले गे. दॅट इज द मेडिटेशन. मेडिटेशन म्हळ्यार दुसरें कसलेंय न्हय. हां, कसलें भजनम भक्ती. मनांतल्या मनांत ताजें स्तवन करचें, नाम घेवचें. भागो भक्ती जाल्यार गेट कनेक्टेड. आनी भागो भक्ती, भंजनम भक्ती आनी भज सेवाया. हें भक्ती मार्ग. भक्ती मार्गांतल्यान भक्तीचे उदरी जन्मले ज्ञान, भक्तीने ज्ञानासी विधले महिमान. त्या भक्तीन थानूची प्युअर वैराग्य जन्मा येता, समाधान जन्मा येता. हां, आनी ज्ञान सुद्दां तांथानूच येता. तर हें ऐसा सूक्ष्म संवाद केलाची करावा विशद, पुढिले समासी लघुबोध सावध ऐका. हांगा हो समास पूर्ण जाता. हांगे काणीशी सांगल्या जाल्यार तांणी शेवटी तातूंत मर्म कल्लें तें आमी पळोवपाक. की हे सगळे नाशिवंत आस, फक्त परब्रह्म जो पिता आस, हातूंत मूळ तो जशीच तशी व्हरतलो. तेमी ती आमकां जाय तितलें आमी नाटक खेळचें, आमकां खेळान भाग घेतले शिवाय निर्वाह ना. आमगेलें कर्म हें जाल्यार निश्काम कर्म करचें आनी मना पासून करचें. कसले अपेक्षा धरनासतना करचें. तांणी अशें केल्यार जातलें आशिल्लें, तांणी तशें केल्यार जातलें अशें केन्नाय म्हणचें ना. आनी जें जाता तें करचें. हां, आनी मन आमगेलें ध्येय खंय. जशी विरार गाडयेन चडलें की हांव त्या दीस सांगिल्लें अनुसंधान खंय आसता. गेट कनेक्टेड. योग, ट्रस्ट योगा. योग म्हळ्यार गेट कनेक्टेड आनी विश्वास त्या योगाचेर. ते ट्रस्ट योगा आमकां. तर आमी गाडयेन चडटालीं विरार वचच्या गाडयेन. तूं आमकां अंधेरी वचचें आसतालें चर्च वयताना. कोणाकय जागा मेळनाशिल्ली मसतणाक. तर आमी आमगे सामान वयर शेल्फाचेर दवरतालीं. आमकां मद्दे अंधेरी उतरचें. तर आमी अनुसंधान म्हळ्यार कसलें, एक तरी आमी सांगात हाडलेलें येतना गाडयेन चडटना तें सामान समज कोणें व्हरनी न्हय तें पळोवचें. आनी दुसरें अशीं वांकून पळयतालीं खंयचें स्टेशन आयलें. आतां बँड्रा आनी वचूं लागलें, बँड्रा सुटलें भितरी बरी आमगेलें सामान उतरोवन घेतालीं आमी. बाय म्हणटालीं वचून रावतालीं आनी आराम उतरतालीं. कड्डे परत म्हाका शिवण पळयनाशिल्लें. हें परब्रह्मांत आमगेलें ध्येय केल्लें आमी परब्रह्माला तें पावचें. हे ध्येयान अनुसंधान दवरता. आमगेल्या शरिराचें कंडिशन कशें आसा, कितलो नाश जायत आसा, सादारण कितलें आयुश्य उरलें आसतलें. कॅन्सर जालेलें आमकां डॉक्टर सांगतात की इतले म्हयने आसा ती. आमकां कोण सांगता. कसले रोग जाल्यार मात्र सांगता ती, ना जाल्यार आमगेलें आमकां कळटा. शरीर आमकां नोटीस दिता. म्हाका नोटीस मेळ्ळ्या. शरीर आमकां नोटीस दिता. त्यामुळे बेग आमी ब्रिज बांदूंक न्ही, बांदूनच्या सुरू करका. ऐसा सूक्ष्म संवाद केलाच करावा विशद, पुढिले समासी लघुबोध सावध ऐका. ते अनुसंधान कायम सद्गुरूला दवर. कारण सद्गुरू हेच परब्रह्म. तांगेल हाताक ते सावित्रीने दोरी जशी वडा झाडां बांदून दवरली आनी ती यमा मागशी वचुलेली, तशी आमी आमगेल सद्गुरूक मागशी दोरी दवरून आमी त्या हातूंत मुखार वचका. म्हळ्यार कंडिशन कलें आमगेले हाता एक दोरी बांदल्या आनी तांकां बांदल्या. म्हळ्यार आमी खंय दूर वचूंक शकनात. नुकतेच पांय दिंकुल्यान वतले चेरडा खंय पूण वचूं न्हय म्हणून त्या पांयाक मागशी दोरी बांदून एक मानच्याक बांदून दवरताले. म्हळ्यार ते तितले परिघा भोंवती खेळटाले दिंकुल्यान वचून आनी दूर खंय वचनाशिल्ले. तशी आमी आसका. सगळें करता आयुश्यांत जाल्यार अनुसंधान सोडणं हें म्हण. हां, इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे कहाणी निरूपण नाम समास पंचम. श्रीराम. आता कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राय. आमगे सद्गुरूंक आमी हृदयान दवरल्या. सद्गुरू आमचे खातीर कल्याण मागतात. कसाय दान आमकां दिवयता ती रामाक सांगून, श्रीरामा सांगून. तेणी ती आमी सुद्दां सगळ्यां खातीर श्री समर्थांनी म्हणलेलें आनी आमगे स्वाम्यान सांगिल्ली जी प्रार्थना सभा समाप्ती आनी ताजे पयलें हें विवेचन आमी तांगेल्या चरणांचेर अर्पण करून तांकां पांय पडया आनी म्हणया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.